God is good all the time. God is good मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्या मंगळाराच्या नोवेनाच्या दिसा अर्ध्या दिसाच्या रेतीरेंत वांटेली जावच्याक आमी सगळीं सांगाता मेळ्ळ्या. आज हो वेळ आमी व्हडा मोगान सोम्या खातीर आमानात दवरला. देखून हो अर्दो दीस आमचें काळीज मोन जेजूक दिया. जेजू सांगाता रावया, आमचे कंत बेजाराई ताका सांगया. ताच्या मोगाचो अनुभव देवाच्या उतरां मुखांतर अनुभव करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी आज ह्या अर्ध्या दिसाची रेतीर आमचे खातीर सोलोन व्हरच्याक आमचे मदें हजर आसात मानादीक बाप अँड्रू डिसोजा, विगार पवित्रात्म्याची पिरगज बाजाल. जायत्यो रेतीर ह्यो तांणी मांडून हाडल्यात हुशार आनी देवाच्या उतराचेर अर्थभरीत प्रसंग ते दितात. आज आमचे खातीर तांचो वेळ तांणी आमानात करून दवरून हांगासर ते आयल्यात. आमच्या पुणशताच्या रेक्टरां तर्फेन, म्हज्या तर्फेन आनी तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन मानादीक बाप अँड्रू डिसोजाक हांव मोगान स्वागत म्हणटा. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan Jesu, Oglav Jesu, Maiman Jesu, Stuti Jesu, Aradan Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. सक्कड बरी आसात गे. होय, मुतीक समाधान असल्यार सक्कड बरें जाता न्ही गे. शालोम म्हण पत्र बनायच्या रितीर एक नांव दिलां आमकां सगळ्यांक. खंडीत जावनी समाधान मुतीक आसल्यार आमकां सगळें जिवीत बरें म्हण दिसता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कोण आमकां समाधान दितलो? कोण आमकां समाधान दितलो? जेजू मात्र आमकां समाधान दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेजून सांगलां हांव तुमकां समाधान दिता, म्हणजे समाधान हांव तुमकां दिता आनी तुमचें समाधान हांव घेता. तें आमी जेजू आमकां तें समाधान दिता. आमच्या जिवितांत आमकां संगत दिता. भाव भयणीनो, आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत कश्ट विघ्नां आमकां अनवरान टेन्शन प्रॉब्लेम सगळ्यांक आसात. कोणी नातले आसल्यार रातोयर घाला. जिवितांत कश्टच ना म्हणलें कोणी आसा जाल्यार कोणी ना न्ही, सगळ्यांक आसात. जिवीत म्हळ्यार तशेंच सूर्य सकाळीं खंयच्यान उदेता? सकाळीं खंयच्यान उदेता? मुडला कुशीक न्ही. सांजेर पडला कुशीक तो बुडता. मुडला कुशीन उदेताना आमकां काल मेळटा, काल मेळटा, दीस मेळटा न्ही, उजवाड मेळटा. सांजेर पडला कुशीन बुडताना काल मेळटा, काळोख मेळटा. काळोख नाका म्हळ्यार जाता गे, जायना. काळोख नाका म्हळ्यार आमकां जायना. कित्याक सुर्यान त्या कुशीक वचचेच. कित्याक आनी एका कुशीन थंयसर लोक आसा. अमेरिकाच्या कुशीक, जपानाच्या कुशीक, त्या कुशीक तेणे लोक आसा. ताणें त्या कुशीन उजवाड दिवचे. देखून सूर्य त्या कुशीक वचचें. आमकां सतल्यार जायना. देखून त्या वेळार आमी रात, आमकां रात. पूण परत सकाळीं सगळी रात काळोख उरता गे, काळोख उरता गे ना. काळोख वेता आनी परत कितें जाता? दीस उजवाडटा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. सगळें सूख आमच्या जिवितांत म्हाकाच मेळ्ळें जेवण आसा गे. सगळी भलायकी म्हाकाच मेळ्ळें जेवण आसा गे. सगळी ग्रेस्तकाय म्हाकाच मेळ्ळें जेवण आसा गे. सगळें समाधान म्हाकाच गे. सगळो पावस आमच्याच घरा पडे जेवण आसा गे ना. तांकांय पडचे, हांकांय पडचे, त्या कुशीच्यांक पडचे, शेजारच्यांक पडचे. सगळ्यांनी संतोश पुरी तसोचे. आज म्हजो दीस जाल्यार फाल्यां तसो दीस आमी म्हणटा. आज मायसो दीस जाल्यार फाल्यां सुनेचो दीस म्हणटा. तशें आज आमकां आमचो दीस आसा जाल्यार फाल्यां आमकां आमचो आनीक दीस येता. आज दूख जाल्यार फाल्यां संतोश येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पूण भावा भयणीनो, जिवितांत आमचो देव आमच्या सांगता आसता म्हणजेर आमचें जिवीत काळोख जावन रावना. कित्याक आमचो देव उजवाड दिवचो देव जावन आसा. इजाया प्रवादीचें पुस्तक आमकां सांगता. तर इस्रायला तुका आकारलेलो देव अशें सांगता, भिये नाका. कितें म्हणटा? भिये नाका. आमी भियेता न्ही गे मस्त पोटी. पीड आयलें म्हणटा आमकां काल जाता भें दिसता. काय जालें आमकां सलून येयलें, रीण माथ्यार बसलें म्हणटा म्हाका भें दिसता.
आनी काय आमकां हेरांनी कांय कितें खाली म्हणून बेन दिसता टेन्शन जाता न्ही गे पूण आमचो देव कितें म्हणटा भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला हांवें तुका सोडयला तुजे बांदपास हांवें सोडयल्यात तुवें न्ही ह्या संवसारांत जल्मून आयिल्लो तूं तुज्या कुशीर न्ही हांवेंच तुका तुज्या आवयच्या गर्भांत जल्म घेवंक फावो केल्लो हांवेंच तुका ती आवय दिल्ली हांवेंच तुका तो बापूय दिल्लो आनी हांवेंच तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला करोडांची करोड आसल्यार तांचे मदीं तुका नांवान आपयला म्हाका पळय एंड्रू म्हूण आपयला नांवान हांव नांवांतलो न्ही गांवांतलोय न्ही हांव नांव आसा म्हाका एक ते देखून नांवान आपयला आनी म्हणटा परतन तूं म्हजोच आमकां कोण न्ही संवसारांत थोडी फावटी आमकां सकट चडटात कश्टांत आमी एक सुरे जाता पूण आमी कितें म्हणटा आमचो देव कितें म्हणटा तूं म्हजेच आमकां बे आसा खंत करूंक आसा कित्याक आमचो म्हणलो कोण गे आसा वय मो आतां भुरगीं थोडे फावटी आवय बापूय एकंत करतात कित्याक म्हणल्यार भुरगीं परगांवांत आसात आमी हांगा एक सुरे येता कालें जाल्यार कोण ना कितें आमी थोडे फावटी इल्लें टेन्शन करता न्ही गे आमकां टेन्शन जाता आमची कोणी ना जाल्यार कांय येयल्यार पयल्या सीक पडल्यार तें येयल्यार कोणी ना देखून कितें करचें आमकां टेन्शन जाता पूण आमचो देव सांगता तूं म्हजेच न्हंयांतल्यान तूं विश जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात न्हंयांतल्यान तूं विश जाल्यार तुका बुडोवच्यो नात कित्याक तुजे सांगता हांव आसां आनी उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय खंडीत तूं देव आमचे सांगता आसतना आमी लासून वचना दानियल प्रभुच्या पुस्तकांतले घडीत आमकां उडास आसा अबेदनेगो मेशक आनी शद्रक तेगा की नेबुकदनेझरान उज्यांत गेले तांच्या देवाक आराधन करिना म्हणून आनी ह्या वेळार पळया त्या जळच्या उज्यान 7 वांट्यांनी तापयल्ल्या उज्यान गेले तांकां आनी त्या उज्यान ते लासूंक वचूनात कांयच जावना तांकां आनी तांचे सांगता 7तो मनीस आयलो देवाचो बडवो कांयच जावना इतल्या उज्यान तरी देव म्हणटा तुका उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो नात तूं लासून वेसोनाय कित्याक हांव सर्वेस्पोर देव तुजो इस्रायलाचो पवित्र देव म्हज्या सांगता आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सक्कड आमी घडी वर उबी रावया आमच्या देवाक आमी अर्सिया पवित्र आत्म्याची सकत मागया ह्या घडये आज ह्या घडये येता आमी आज एक वर म्हणसर पवित्र आत्मो आमकां विशेश रितीन सांगात दितलो पवित्र आत्म्यान शिसांक तांचे बँकान उडयलें ते बियान एका कुडांत लिपोवन आसले बोत थंय तर बसून आसले ह्या वेळार पवित्र आत्मो तांचे ती देंवता त्या वेळार तांचे बें पयस सरता ते थंय जावन भायर सरतात आनी देवाक अर्सितात जिवन जेजू परगडतात तांचे बें त्याच घडयेन पयस जालें भाव भयणीनो आमची ती पवित्र आत्मो मागया पवित्र आत्म्याची सकत मागया आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या आत्म्यांत आमच्या कुडींत आमच्या स्वासांत पवित्र आत्मो भरोवन दी एक उतार आज आयकोचें आमच्या काळजा मनांत रिगोवन दी तें पवित्र उतार आमचे भितर वचोन थंयसर तें वायट भायर काडून दी पातकाची कुसां भायर काडून दीत खोटेपणाची विकाळ ते पातकाचे वीक असलें भायर काडून दीत आमची ती संतोश भरून दी तो पवित्र आत्मो देण्यानी भरून दी आमकां देवाच्या मोगान भरून दी संतोशान भरून दी समाधानान आमकां तो भरून दी सक्कड आमी देवाक आमी त्या समर्पिया पवित्र आत्म्याची ससाय मागया तो पवित्र आत्मो ह्या घडये आमचे ते येवं दी पावनात्मा रे प्रिय पावनात्मा रे इल्ली दुबारा फेकबारा ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಶಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಶಿನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಈ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ Hallelujah, 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 Dantu ka samyanjita mahima ka samyanjita Hallelujah, hallelujah, Dantu ka samyanjita Hallelujah, 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 हम कराक hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 इकडे बरोबर भाऊ बहिणीनो
आमचो देव आशिर्वादाचो देव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, आमचो देव आमचे रिती आशिर्वादां ओत्ता. आमकां भविश्यांत थोडे फुडें आमी नेणाव देवाची आशिर्वादां कशीं वाडोवन येतात. आमी चिंतल्यो संगती थोडे फावटी जायनातल्या वेळार आमी कंगाल जाता, पूण आमी चिंतिनातल्या रितीन देव असली अजापां आमच्या जिवितांत करता. आमी चिंतिनातल्यो संगती घडोवन वेतात. फाटल्या आदल्या फावटी कोरोना आयिल्ल्या वेळार म्हज्या जिवितांतलें एक अपुरबशें घडीत भाव भयणीनो, आमचे हांवें दैवीक अमृत म्हणून संस्था चलयता थंय जाणांत. ह्या दैवीक अमृत संस्थांत आमी थोडे आत्मीक आमी कार्यक्रमां टी व्हीचेर दिता, टॉक्स, आराधन इत्यादी आनी आत्मी पत्र आमी परगडता. थोडी यात्रेक पयलीं आमी करता. अशें आतां जायत्यो चटवटीक आमी चलोवन व्हरता. पूण ह्या कोरोनाच्या वेळार आमकां खंयच आमचे पुरा सगळें इनकम रावलें आनी आमची पुरा प्रोग्राम रावली पुरा कंप्लीट आनी झिरोक लागले. आमचे अकरेक आमी एक दीस मिटींग केलें कमिटीचें, आमी बंद करचें म्हणून आमचो संस्थो. मंगळार तो दीस आमी संजे 4 वरार सांगता म्हणल्यार कमिटीचें मिटींग केलें. आज जावन आमचो आनी संस्थो बंद करचो दैवीक अमृत संस्थो म्हणून. आनी आमी त्याच वेळार थोड्या तेंपाचें आराधन सुरू केल्लें मात्र पवित्र सक्रामेंताचें आमी युट्यूबार टी व्हीचेर डिवायन वर्ड टी व्हीचेर आनी ह्या वेळार हांवें अशें निर्धार घेतल्या उपरांत मुखल्या आयतारा दीस आमी आराधन आमी टी व्हीर घालूंक नातल्लें. एका पुत्तूर एक म्हाका एक टिचर फोन करून विचारता, फादर तुमचें आराधन कित्याक येवना टी व्हीर? हांवें म्हळें टिचर आमकां आमच्या संस्था आमी मस्त कश्टार आसा, कित्याक म्हळ्यार कोरोना वरवीं सगळें बंद जालां, आमकां इनकम ना आनी चलोवंक आमचे कडेन कांय पयशे ना, देखून आमी संस्थो बंद करूंक चिंतलां म्हळ्यार सांगलें. ती म्हणाली फादर म्हणल्यार खंयचीं बंद करा, तुमी आराधनेक बंद करनाकात म्हणाली. आमी रियेक आयतारा पळयता तें आमी भाग घेता, देखून ते एक बंद करनाकात. आनी त्या आराधना कितले खर्च पडटा म्हणाली ती. आमी म्हळें 2000 खर्च पडटा तेमकां चड्डी वच पडनात. आमी एक आराधनाक आमी विडियो रेकॉर्डिंगान तांकां सिंगिंगान तितले 200 तितले पडटात म्हळें हांवें. ती म्हणाली फादर फाल्यांच तुमकां चेकदंड दिता म्हणा लागली, तुमी तें आराधन सुरू करा, उरलें जाल्यार पूण बरो आमी चेकदंड दिता म्हणाली. आनी तिणें धाडलीच नेक्स्ट डे. आनी आराधन मुखल्या तर हांवें आराधन केलें, मन केलें आमी कितें तें करया, भविश्या देवाची कशी जावं प्रमाण चिंतलें. आनी हांवें आराधन सुरू केलें. आनी आराधना वेळार हांवें अशें धाडलें घडीत सांगलें आराधना वेळार हांवें कोणा लागीं पयशे तर कोणा लागीं एका मनशा लागीं हांवें पयशे सारोवनात कोणा लागीं. आनी तें आराधन सुरू केलें. आनी मुखल्या अजाप म्हळ्यार त्या दीस तें आराधना उपरांत म्हाका मुखल्या दिसांनी विचारूनांत ताणी जावन कितल्या जाणांनी म्हाका ही कुमोक धरली आराधनाक. आनी आमचें आराधन परत्यान स्टार्ट जालें. टी व्ही टॉक्स आरंभ जालो, अंको बंद पडलो आरंभ जालो. इतलें देवान इतलें आशिर्वादां घालें की आमच्या आत्मी कामाक कांय कोणा कडेन विचारिनासतना लोकांक देवच वाड दाखयता म्हणटात पळय त्या रितीन आजून आतां आमचो संस्थो परत्यान देवाच्या दयान बऱ्या तरान चलोवन आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, देवाचेर आमी केदाळा पाती येता. देव पळया विचित्रां करता, आशिर्वादां घालता. आमी चिंतचें बेश्टें आमी आमचे वरी कांय जायना, पूण देव सगळें चलोवन व्हरता. ताच्या हातांत खंयचेंय असाध्य म्हणलें न्ही. देखून देवाचें उतर सांगता पळय इसाया प्रावतीच्या पुस्तकांत देव सांगता सर्वेस्परान तुका रचला आनी आवयच्या गर्भांत तो तुका आकारला आनी तो तुका आदार दिता. आनी म्हणटा देव म्हणटा हांवें वेंचून काडलेल्या शरिरांतल्या म्हाका भियेनाका, कित्याक ताणेल्ले धरणीर हांव उदक ओतलो, ताणेल्ल्या धरणीर हांव उदक ओतलो. फाटल्या दिसांनी म्हाका धरण सुकोवन गेल्ली. पोर इतलें जर पोरयेक तो पावस येवं नातलो जाल्यार कितलीं झाडां आनी कितें पुरा मोतें परत कांयच नातलो. आतां परत्यान जाल्यार आतां पावस ना, आयज पावसा खातीर मागायचें. पूण पोरयेक तो बरो कितें मोदें देवान आमकां पावस दिलो, मस्त बरो आयिल्लो, एक भिजलें. पळय देव म्हणटा हांव सुके ताणेल्ले धरणीर हांव उदक ओतलो, सुक्या भुंयचेर उदकाचें व्हाळ हांव करतलो, हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो घालतलो.
संततीचेर तुज्या कुटुंबाचेर तुज्या भुरग्यांचेर आमकां मोत्ताना भविश्यात जावं थोडे फावटी आमकां घरा समस्या आसतात प्रॉब्लेम आसात आमचे रीण फारीक जावं कांय ना भुरग्यांक काम मेळना आमी मागता मस्त मागता आनी मग देवाचें उतर सांगता हांव तें करतलो हांव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो तुमी देखून आनी 5व्या तणा भशेन ती वाडटली आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद म्हणटा प्रत्येक तितलें तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद आनी 5व्या तणा भशेन ती वाडटली वाळाच्या देगेक लायिल्ल्या हिवरा रुखा भशेन पळया देव ह्या रितीन आमचेर आशिर्वाद घालतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाव भयणीनो असलो देव आमचे थंय आसतना आमी कोणीय भिवचें नाका आमचो देव आमच्या संगत आसता आमचेर आमी संतोशान आसचें समाधानान आसचें कश्ट कितले येवं दी भिवचें नाका आमी कंगाल जावचें नाका मसोन आमी कंगाल जाता भिवून वचूं आमकां भावार्थ उणो आसा आमचो देव आमचे संगत आसतना आमकां केदळां जाय की कितें गरजे की तो सक्कट जाणा इस्रायल परजा इजिप्तांत कश्टांत येले त्या देवान पळयात तो ताळो आयकलो म्हयजे लागीं देव म्हणालो त्या परजेची दळदीरपण हांवें पळयलां तांचो ताळो म्हाका आयकता तांची बोब हांवें आयकल्या ते देखून हांवें ताका सोडून हाडिचे तुका हांवें विसला पळया देव हर एक बोब आयकता हर एक मनशाचे कश्ट समजता आमकां थोडो वेळ कश्ट येतात वय खंडी जावन हर एकल्याक तुमकां येतात म्हाका येतात पूण आमी भिवचें न्ही कित्याक आमचो देव आमचे संगत आसा कोण आमचे संगत आसा आमचो देव आमचे संगत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर आमी ह्या देवाक करसिया अपुरबेचें गीत गावया देवाक आमी स्तुती करया आमकां आशिर्वाद घालच्या देवाक आमचेर आशिर्वाद घालच्या देवाक आमकां धैर्य दिवच्या देवाक आमकां जिवितांत सांबाळून व्हरच्या देवाक आमकां संतोश समाधान दिवच्या देवाक आमी सक्कट देवाक ताची स्तुती करया आनी संतोश पावया आमी ह्या घडये साथ जाल्यार उबे रावया कोणा पुरो जाल्यार तुमी बसया व्हडणी तक्कड आमी देवाची स्तुती करया येया स्तुती करा येया गयान करा येया स्तुती करा येया गयान करा येया नमन करा येया प्रणाम करा येया नमन करा येया प्रणाम करा सक्कड आमी अर्सया सर्व मेळून वर्णया धनिया देवा ताच्या नावा गितां आमी गावया सक्कड आमी अर्सया सर्व मेळून वर्णया धनिया देवा ताच्या नावा गितां आमी गावया होसाना 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 देवा बापा 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 सक्कड संतोषान आमी अरे एकलें काळजान तो उमाळून येजय कित्याक आमचो देव तसलो आमचो देव बळवंत देव आमकां सोण घालिना हर एका कश्टांत हर एक आमच्या तुकांती दुकान देव आमच्या सांगता आवाज सांग भिये नाका डोंट फियर आय एम विथ यू धैर्य दिवचो देव आमचो ताची स्तुती करया येया मोगान येया बऱ्या मोनान येया येया मोगान येया बऱ्या मोनान येया येया सोमेस्त येया कालत्या पोनान येया येया सोमेस्त येया कालत्या पोनान येया सक्कड आमी अर्सया सर्व मेळून वर्णया धनिया देवा ताच्या नावा गितां आमी गावया सक्कड आमी हरसया सर्व मेळून वर्णया धन्य देवा ताच्या नावा गितां आमी गावया होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 देवा बापा
Hosanna, 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 Gesù Cristo. Hosanna, 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 Gesù Cristo. येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया धावून येया कृपा जोडूंक येया येया तुम्ही येया कृपा जोडूंक येया सकड आमी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया दुनिया देवा ताच्या नावा गीता आमी गावया सकड आमी हरसिया सर्व मिळून वर्णिया दुनिया देवा ताच्या नावा गीता आमी गावया Hosanna, 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 पवित्र आत्म्या 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 Hosanna, पवित्र आत्म्या Hosanna, देवा बापा Hosanna, Gesù Cristo Hosanna, पवित्र आत्म्या Alleluia, 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 Alleluia Erkan tuka semyan Jesu Oklap tuka semyan Jesu Stuti tuka semyan Jesu Aradan tuka semyan Jesu Jai Jai tuka Alleluia, 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 Alleluia Alleluia, 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 Alleluia Alleluia इकडे बोलत आम्ही आमकां आमी देवाचें उतर आयकून तयार करया देव आमचे लागीं उलयता देव आमचे लागीं उलयता देव इस्रायल परजे लागीं उलयलो देव प्रवाद्या लागीं उलयलो देव कश्टांच्या वेळार उलयलो जळच्या बोल्यान मुयजे लागीं देव उलयलो आनी कोणा विशयान उलयता देव इस्रायल परजेच्या कश्टां विशयान आपल्या परजेचे कश्ट देवा पळोवन तांकले नात देखून त्या परजे मुयजे लागीं उलयता देव इजाया प्रवाद्या लागीं उलयता आपली परजा पातकान पडची ताका पळोवन तांकली ना आपणे मोगान जल्मोवन वाडयल्ली ही परजा आपणाक अकमान करचें देवाक सोंसलें ना पिडेस्त जाल्ल्या ह्या परजे खातीर देव इजाया प्रवादी लागीं उलयलो देव आमचेच लागीं उलयलो ताच्या पुता जेजू क्रिस्तो आमचे लागीं उलोवंक ताणें धाडलें आमी सगळ्यांनी जिवी जोडच्या खातीर ह्या संवसारांत आमी कोणीय नाश जायनाये तुवें आनी हांवें आमी सगळे मोलादीक आमचें जिवीत कितलें मोलादीक देवान आमकां ताच्या सारक्याचें आनी सुरपाचें करून रचलां देवान आमकां ह्या संवसारांत सक्कड दिलां तरी पूण आमी संवसाराच्या फाटल्यान धांवता वस्तू फाटल्यान धांवता संवसारीक कुशलाय फाटल्यान धांवता सुखा फाटल्यान धांवता भांगरा फाटल्यान धांवता आस्ती बदका फाटल्यान धांवता संवसाराच्या संगती विशयांत आमी तकली आटयता आमच्या देवाचो आमी बुडाच विसरता देवाचें आशिर्वादां आमी उगडायता आमचो देव आशेत आमी ताचे लागीं पाटी येजय आमचें जिवन आमी पिडेस्ता बरी जालां दैते बोटी आनी असल्या पिडेस्त जाल्ल्या जिवन आमचें देव बरें करूं आशेता आमकां भलायकी दिवंक आशेता तो आमी सगळ्यांनी ताच्या सारक्याचे जावन जियेचे आमी दैवीक सोबायान बरोचे आमची कुटुंबां दैवीक सोबायान नेटोन आसचे दैवीक गुणांनी बरोवन आसचे आमची उतरां आमची सालसमकण
आमच्या जिविताच्यो एक संगती देवाक सरी जाल्ल्यो आयज त्या देखून आमचो देव आमचे लागीं उलयला ताज्या पुता जेजू क्रिस्त आमी पात उलयता त्याच पवित्र सक्तेक आमी मागया ह्या घडये देवाच्या शक्तीक आमी मागया सक्कड ह्या गिता वेळार आमी सक्कड आमचे हात जोडून भक्तीपणान आमी देवाची पवित्र सकत आमची ती मागया. Mucenta nelantuga Mon muce așelantuga Calis mucenta nelantuga Mon muce așelantuga E tundăria E tu somia E tu mea, e tu somia, pavoi maca te sârghincea sucam, pavoi maca te sârghincea sucam, calis mugentane la tucam, mon muce ashe la tucam. Calis mocentane la tuca Mon moce ashe la tuca E tu dăria E tu somia E tu dăria E tu somia Pavoi macatea săghincea suca Pavoi macatea sărghincea suca Hărănea tuve manna cavăile Cădpatau tuve budac valăile Hărănea tuve manna cavăile Cădpatau tuve budac valăile Tan buc tambăilea sârghincea admea Tan buc tambăilea sârghincea admea Dibol mucea buchelea calza Dibol mucea buchelea calza Calis mocentane la tuca Moce ashe la tuca Calis mocentane la tuca Mon moce ashe la tuca E tu dănia E tu somia E tu dănia E tu somia Pavoi macatea sârghincea suca Pavoi macatea sârghincea suca Pavoi macatea sârghincea suca Pavoi macatea sârghincea suca सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या थोड्या दिसां उपरांत जेजूत काफरनावाक पाटी आयलो थंय एक घरांत तो आसा म्हणली खबर जाली हें आयकून लोक इतलो थंय जमो जालो की दारां भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना सौग जण एक आरी घराक व्हंकल ताचे सरशी हाडून आयले पूण लोकांच्या केटी निमती ताचे सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना देखून जेजू आसल्या कडेन घराचें पाकें सोडून ताणें उक्तें केलें
आनी आरी घराक तो न्हिदोन आसल्या अंतुळना समेत वयर तावन सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरे घराक म्हळें, पुता तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. तो थंयच बसून आसलेल्या शास्त्रां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, वो मनीस कित्याक अशें उलयता, वो देव निंदा उसारता, देवाक एकल्या शिवाय हेर कोणाक पातकां भोगसूंक भोगसूंक सांगता. हें तांचे भितर ते अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरे घराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें? तुजीं पातकां तुका भोगसलीं म्हणचें गी वा उठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण दाखोवन दिवच्याक तो आरे घराक म्हणालो, हांव तुका सांगता, उठ, तुजें अंतुळण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी सकडां उजेर भायर सरून गेलो. हें पळोवन सुमीत विस्मीत जालें आनी देवाक वर्णन असलें आमी येदोळ देखल्लें ना म्हणालें. देवाची उतर ये बसया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. बाबा बहिणीनो, भलायकी असल्यार मुतीक संतोष आसा न्ही गे. भलायकी असल्यार मुतीक संतोष आसा, समाधान आसा. भलायकी ना जाल्यार आमकां संतोष ना, समाधान ना. भलायकी कुडीची जावीयत, आत्म्याची मोतीची जावीयत, ह्या आत्म्याची जावीयत. भलायकी आमकां सगळ्यांक गरजेची. थोडे दीस आदीं म्हाका कुवेतान एक फोन आयलें, फादर तुमच्या शुक्राराच्या आराधना वेळार म्हजे एक फ्रेंड आसा गांवांत पेरमनूरची, तिजे पासून तुमी मागा फादर म्हणाले. मस्त टेन्शनार आसा तें. कातर जावना 30 years जालीं आनी ताका मस्त तें दिसता पोटान दूख आसा आनी एक पोटी तिका पोट व्हड जावन आयिल्लें बरें दिसता. मस्त सुमार 1.5 वर्स उतरलें आतां ती उणी जायना, सडसड जाता म्हणलें की देखो तुमी इल्लेशें मागा म्हणून. हांवें जायत म्हळें, हांवें आराधनान ती इरादो दवरलो आनी मागोवंक सुरू केलें. आनी थोडे दिसा उपरांत म्हाका त्याच चलयेचें परपोन आयलें. थोडे दिसा आदीं फादर हांव धाकटेरा कडेन गेल्लीं, धाकटेरान सांगलां पोटान ट्युमर आसा म्हणून आनी तें ऑपरेशन काडीचें म्हणून ऑपरेशन जायचें म्हणून मागा म्हजे पासत. काजारा पळय जावच्या आदींच म्हाका अशें प्रॉब्लेम जाल्यार म्हज्या मुखल्या भविश्याक कांय प्रॉब्लेम जाता म्हणून मस्त टेन्शन जाता. देखून एक सर्जरी नासतना जाल्यार बरें आसलें, पूण सर्जरी जाली जाल्यार बऱ्या तरान जावन म्हज्या भविश्याक प्रॉब्लेम येना अशें मागा म्हणून लागली. बऱ्या तरान जावंक हांवें जायत म्हळें मागता म्हळें. भाव भयणीनो पळया, एक मनशा पिडा कशी येता, केदाळां येता तुटी फुटी, आनी ती मुखल्या भविश्याक कशें फुडें मार पडचो म्हणटा मस्त टेन्शन जाता. समाधान पुरो आमचें पाड जाता न्ही गे. असलें प्रॉब्लेम सुरू जाता. देखून आमकां कंडिशनी पळया बरी भलायकी गरजेची. आदल्या एका पिरगेचेंत आसलो हांव, थंयसर एकलो भाव रुखारतावन पडुल्लो. रुखारतावन पडून ताचें पॅन्टाचें स्पायनल कॉर्ड्स डॅमेज जाल्लें,
ऑलमोस्ट ब्रेक जाल्लें आनी ताका कांय ताच्या पेंगटा सकयल कांयच ना सेन्सेशनच ना टोटल न्हिदले कडेन हांव ताका कुमगार व्हरतलो आनी एक म्हयन्या फाटी कुमगार व्हरतलो हांव ताका तरणाटो प्रायसून न्ही तरणाटो आनी 33 इयर्स ती 30 आनी 3 वर्सांच्या तरणाट्याक असलें पेंगटा सकयल कांय बळ नासतना ताजें मुखलें जिवीत कितलीं वर्सां लोळोंक अशें कितलीं वर्सां ह्या रितीन पळय मनशा चिंतनाच टेन्शन जाता न्ही आमकां ल्हान संगती जाल्यार आमकां टेन्शन जाता आनी ती एक तरणाटो मुखलें इतलें भविश्य चल्लें हें पुरो वचोन अशें जालां आनी एका वाटेन हें आतां कितलीं वर्सां म्हज्या जिवितांत हांवें लोळाचें अशें जायजें चिंत कोणें साकरी करीचे कोणें साकरी करची चिंतल्यार टेन्शन जाता न्ही पळया कसली परिस्थिती पळया मनशाक मस्त पटी अशें आमकां जायते पटी असली परिस्थिती येता आनी असल्या वेळार खंडी जावन जिवीत म्हणल्यार तें मस्त कश्टांचें जाता भाऊ भयणीनो आज आमी रियेकल्या आमच्या जिवितांत जाल्यार आमी हांसोवचें केलें आमकां समाधान दयचें मती कावूंक जेवंक उणें जाल्यार चलता कावूंक जेवंक उणें जाल्यार चलता ना जाल्यार एक दीस जियेवेत जेवंक कांय करूना जाल्यार 2 बिस्किट्यो खावन रावयेत कांय प्रॉब्लेम ना पूण मोतीक समाधान नासल्यार रावंक जायना आमकां मोतीक सगळ्यांक समाधान दयचें घरांत रावचें जाल्यार कुटुंबांत जियेचें जाल्यार केल्लें आंगाक लागचें जाल्यार आमकां मोतीक समाधान म्हणलें दयचें आनी समाधान ना जाल्यार कांय करूं जायना समाधान 2 रितीन आमचे भितर हेरांत रावन आमचें समाधान पाड जावयेत हेरांत रावन कोणें आमकां कालें म्हणलें कोणें आमकां कितें केलें कोणें अन्याय केलो आनी ताजे वरी आमचें समाधान पाड जाता आनी त्या मनशा पळयतना आमचें BP सडटा त्या मनशान अशें केलें त्या मनशान अशें केलें एकल्यान कांय केल्लें तें परत्यान रिपीट जाता टेप रेकॉर्ड प्ले जाल्ले बरी जेवंक येता तेंत न्हिदोंक गेल्यार तेंत इगर्जी मिसा गेल्यार तेंत खंयचें कालें करूंक येता आनी तेंते म्हणटा ताणें म्हाका अशें केलां समाधान म्हणजे पाड जाता न्ही परत्यान नाका म्हळ्यार येता जाय आसलें नाका धाडे तें नाका जाल्लें आपलें तें पुरो आमकां परत्यान रिपीट जाता आमचें समाधान पाड करता थोडी फावटी आमचेच भितरलें जावं पुरो आमचेच भितर अशें आमच्याच जिवितांत आमकां आयिल्ले कश्ट जावं पुरो एकच म्हज्या सुखीन जावं पुरो या म्हज्या पाड नशिबांत बुरशा कालें जालां हांवें बरें करून चिंतलां पूण अशें जालें न्ही आनी हें परत्यान आमकां रिपीट जाता थोड्यांक थोडीं इतलीं सिरियस काण घेतात की थोड्यांक हें आंतलें भायर येवंकूच जायना म्हणटात तेजे भितर एकटी रोमल्या उपरांत उबी रावन पळय 15 रोम भितर तशें भायर येवंक जायना आखरेक डिप्रेशनाक वेची कितलीं जाणां आसा डिप्रेशनाक वचून आनी थोडीं जीवघात करचें म्हणटा वेची आसा थोडे फाटी म्हळ्यार तशें मनशां समाधान ना जाल्यार आमी असले आमी थांदू परत्यान पंदा भितर येता हांव की आमकां थोडी फाटी आसा पॉजिटीव थिंकींग वा नॅगेटीव थिंकींग म्हूण आसा ती सुळी आसा ती सुळी रून जावन ल्हान जावन आखरेक खंय येता म्हळ्यार पॉयंट म्हण येता झिरो पॉयंटाक येता त्या 0 पॉयंटाक येतना आमी आमचें व्यक्तित्व गेलें आमचें जिवीतच गेलें देखून भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी ह्या 0 पॉयंटांतून भायर येचें तें सर्कल पळय भितर तावन आमी भितर येवन 0 पॉयंटा वेच्या बदलाक आमी 0 पॉयंटांतून व्हड जावन भायर येचें विशाल देखून आमी तांतल्यान भायर येचें देखून आज देवाचें उतर आज आमी काडिल्लें देवाचें उतर आरिकाराचें घडीत आमकां ह्या संगतींतावन भायर हाडटा जिवितांत आमकां भरोसो आसा जिवितांत आमकां समाधान पाटी मेळटा जिवितांत आमकां जिवंक जाता
कश्ट आसल्यार आमकां जिवंक जाता, निराशान आमकां बरेंपण मेळटा, जायना म्हणलें जाता, देवाक साथ जालें कांय ना. तुका मोन आसचें, देवाक मोन आसचें, दोगां जाणांचें जर तर दोगांनी मोन केला, देवान मोन केलें आनी हांवें मोन केला, पयलीं हांवें मोन करीचें, उपरांत देवान मोन करीचें. ह्या वेळार देवाक साथ दिलें कांय ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून भाव भयणीनो, आज आमच्या ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी दैत्यपटी आमी आदले भायर येवंक प्रयत्न करया. मुस्तपटी आमचें जिवीत आज त्या आरेकराच्या जिविता बरें जालां. आमी पळोवंक मनशा बरें दिसता. आरेकरा येयल्लो, आरेकरा कालेंकार नडलो, आरेकरा कसो हाडलो जेजू थरची? सोलोन आयलो तो, सोलोन येवन आनी ताका उखल नडलो. कित्याक उखल नडलो? ताका सोलोंक जायना, ताची सायड गेल्या, स्ट्रोक जाला, ताच्या शिरांनी शिरो काम करिनात, देखून ताचे नर्व्स फेल जाल्यात, देखून ताका सोलोंक जायना, ताचे हाता पांय बोळना, देखून ताका उखल नडला, उखल नडला. पूण आमी मस्तपटी आमचें जिवीत अशें जाता, आमचें जिवीत त्या आरेकरा बरें जाता. आमकांय थोडे स्ट्रोक्स जातात लायफान, जिवितान थोडे स्ट्रोक्स जातात आमकां. आमचे स्ट्रोक्स जावंक पुरो संवसारी जिवनांत मेळच्या, थोडे फावटी आमकां मेळचे शॉक्स एक मेळटात लायफान. जिवितान आमकां चिंतिनातले तेणें एक शॉक मेळटा. काजार जालें वो जावं पुरो थोडे फावटी काजार जालें. म्हाका थोड्याच आदल्या एका पिरगेचेर थोड्या काजार जावन एक वर्सी वचोना, एक वर्सी वचोना. आनी हो काल येवन म्हजे लागीं म्हणटा, फादर ह्या घरांत अशें प्रॉब्लेम आसा, ह्या घरांत म्हाका जिवंक साद. आनी हांवें न्हवऱ्या कडेन सांगलें, आमी ते गत्तेंतल्यान भायर या, तुजे वांगडा सांगता जियेचें जाल्यार मस्त प्रॉब्लेम आसा त्या घरांत, म्हाका जिवंकूच जायना म्हणटा ती. एक वर्स वचोना काजार जावन, शॉक तिका, ट्रावमॅटीक एक्सपिरियन्स जाल्ले बरें जालां तिका. आनी आमी म्हाकाय त्यो संगती हांगा सांगूंक जायना, पूण त्यो तिका वच म्हणच्या परिस्थितीर रावना, म्हळ्यार तितलें प्रॉब्लेम आसा. एकच वर्स पळया, आनी असल्या परिस्थितींत कशें जियोवचें तेणें. परस थोड्या दिसा आदी म्हाका आनी एक पोर एकलो म्हजे लागीं आयिल्लो तरणाटो, आनी तो म्हणलो, फादर हांव बरें शिपार कामाक आसा, काजार जावन इल्लोसो तेम जाल्लो मात्र, आनी म्हज्या पतीनीच अशें केलें, म्हाका मोस केलो, म्हजे पयशे पुरा पार्सिले. आतां हांव प्रॉब्लेमार आसा, आतां ती म्हजे लागीं रावंक तयार ना, डायवोर्स करया म्हणटा. फाटल्या थोड्या दिसा परत्यान पोर म्हजे लागीं येयलो, मागो सांग फादर अशें आमचे परिहार जावंक मागा म्हणून. भाव भयणीनो, थोडे फावटी लायफान जिवितान शॉक्स येतात आमकां, स्ट्रोक. आनी वो स्ट्रोक आमकां इतलो जाता की जिवंकूच जायना मस्त फावटी. आनी थोड्यांक आमकां बशा फायनान्शियल स्ट्रोक येतात, थोड्यांक आर्थीक रितीन घरा प्रॉब्लेम जाले, पयशांचे प्रॉब्लेम जाले, रीण जालें, फारीक करूंक जायना, खालें करचें कळना, मस्त शॉक जाता, भायर येवंक जायना तातूंत. आनी थोड्यांक भविश्या फ्युचराचे प्रॉब्लेम मस्त रितीन. भाव भयणीनो, आरेकराच्या परिस्थितींत आमी धरता, आमच्यो शिरो फेल जातात, म्हळ्यार आमचे चिंता फेल जाता, आमचे सेल्फ कॉन्फिडन्स म्हणटा विश्वास फेल जाता, आमचो भावार्थ फेल जाता. देव आसा की ना म्हळ्यार सवाल थोडे फावटी आमकां उपजता. देव आसल्यार हें पळोवन कित्याक होगूत रावता की म्हण आमकां पळोवन सवाल उपजता. जर तर देवा म्हजेर मोग घातलें अशें हांव कित्याक सोडटो की म्हणलें तें सवाल उपजता. आमी निश्क्रीय, जिवांत वचून मेल्ल्या बरी. आरेकराची परिस्थिती जिवांत वचून मेल्ले बरी. तो उखल नडला ताका, ताच्या हाता पांय बोळना, ताका खावंक कोणीय दिवचें, ताणें टॉयलेट वचून आनी एकल्यान हेल्प करीचें. पळय कसली परिस्थिती.
खंयच्या परिस्थितींत आसता तो पळया. देखून असल्या परिस्थितींत भाव भयणीन आमचे पळया आमी असहायक म्हणटाक भोंवता. आमी पळोवं मनशां बरीं दिसता मस्त जाणां. हांगासर इतलीं जाणां तुमी आसा सकाळ म्हाका पुरो बरीं दिसतात तुमी. सक्कड तुमच्या तोंडार थोड्यांचे आसात थोड्यांचे लवण जावन पुरो फाल्यां जावन दी पूण सक्कड बरीं दिसतात. पूण भितर कितलां कोणाच्या म्हणण्यात कितें टेन्शन आसतात म्हाका कोत्ताय म्हाका कळना न्ही तुमकांय कळना. कोण कितलीं टेन्शन हांगासर हाडून कोण कितलीं वजन हाडून आयल्यान कोण कितलीं प्रॉब्लम्स हाडून आयल्यात कोण कितलें तांच्या मुतींतले दूख हाडून आयल्यात कोणाच्या काळजांत कितले गाय आसात कितले हर्ट्स आसात कितले बेजाराय आसात कितले टेन्शन जातात घरचीं कोणाक कळटा की ना भायर बरें आसा पूण भितर आमी केलां पिडेस्त जावन आसा. भाव भयणीनो आमचें जिवीत म्हळ्यार सेन्स देखून आमी जायत्यो फावटी भायल्या दृश्टीन बरें दिसता पूण आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमकां स्ट्रोक्स आसात आनी एक रितीचे स्ट्रोक्स आसात आमकां. हे आमच्या कुडीचे जाल्यार आत्म्याचे स्ट्रोक्स आसात. आमी बरीं आसा पूण आमचें जिवन जियेत जाल्यार वाट्यान आमी जियोन नाव. कितलीं जाणां आमी बायलां बरीं दिसता पळोवंक गडगड उलयता जिवीत मात तोंड उतरांक गोड आसात पूण भितरलें चिंता कोडू बारी गोड असलें भितर बायलां भितर विकाळ. आनी एकल्या विशयान आमी चिंतलें पाड चिंता थोड्यांक आमकां इतलो राग आसा कोणाचेर कितलो मोसर आसा कितलें वायट चिंता कितलीं जाणां मुतीन गाळी सवता कितलीं जाणां आमी वायट भितर खोटेंच वयता. मार्काच्या वांजेलांत आमी पळयता पळया 7वो अध्याय आमकां बायलान बरें बरें आसा भितर कितें आसा की म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर सांगता पळया भितर तावन येता तें म्हणजे खोट्यो आलोचन्यो प्रद्वार अनैतीक संबंध सोरी खून वेबिचार दुडवास खोटेपण खपाटीपण बासकळपण मोसोर निंदा गर्व पिशेपण इतल्यो संगती मस्तो भोवशा आंतल्यो कितल्यो थोड्यो म्हणे आमचे तें आसूं पुरो आमचे तें खंय बायलां बरीं दिसता आमी आमकांय भोवशा बरें जिवीत बायलां सांता बरीं दिसता पूण आमची जिणी कशी आसा आमकां मात गुत्तू. देखून भाव भयणीन आमकां बसतो आमकांय पातकान रेवड गेल्यात देंवसाराच्या गुलाम सांकळी भितर आसात बायलांक दिसनात त्या सांकळींत बांदून आमी वत धाडटा आनी भायर येवंक आमकां जायना तांतलें देखून आमी तातूंत लोळटा त्या मेळ्यापणान लोळोन आसा दुकरा बरी भायर येवंक जायना आमकां तांतलें. देखून भाव भयणीन आज आमकां मोतीक समाधान मेळचें जाल्यार आज आमकां कितें जाय सुटका जायची भायर येचें. सांकळ सोडल्यार मात्र सुणें धांवता न्ही डान्स करता बरें कारण सांकळीर आसलो पेटो घेता डान्स करिना तो एकच गोंगता नाजाल्यार बोब घालता रडतात तो कितें गुडा भितर आसलें सुकणें संतोशान डान्स करिना भायर बागेल काण सोडल्यार मात तें कुशीन उबोन येता. आनी आमी तशेंच आसा आमचें जिवीत पातकाच्या बंदड्यान आमी खोटेपणाच्या बंदड्यान केदो आमचेर आसा तेदो आमचेर आमकां संतोश म्हणून मेळना आमकां समाधान मेळचें म्हळ्यार जायना. आमी संतोशान उबोवचें जाल्यार आमकां मोती समाधान मेळचें जाल्यार तांतले भायर येचें बंदड्यांतले भायर येचें सांकळींतले भायर येचें ताचे शिवाय आमकां जायना. देखून भाव भयणीनो आज आमी कितें आमचें तें आसा तें आमी एक घडी भर आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी तांतले भायर येवंक प्रयत्न करया. देवाचें उतर आज सांगता आमकां पातक मनशाचें जिवीत निश्क्रीय करता. देखून आत्मीक संगती घ्या पयलें पातक कित्याक म्हळ्यार भायली पिडा भितरल्या पिडेचेर ओंदोन आसा. भायली पिडा सोशियेत पूण भितरली न्ही. देखून भायल्या पिडे कारण म्हजें तें भितर आसा पातक म्हणलें म्हजें तें केदळा आसा ते दोन मुजेर हांव निश्क्रीय जाता. एक काजारी जोडें
म्हजे लागीं आयिल्लें प्रॉब्लेम सॉल्व करचे खातीर हांवें ताका 3 ते 4 फावटी आपयलें 3 ते 4 फावटी पण आपयलें सांगाता बसयलें उलयलें पूण कितलें उलयल्यार एक प्रॉब्लेम सॉल्व करूं जायना तें प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार तो न्हवरो तो दादलो मनीस तो आनी एकल्या बायल मनशाच्या कॉन्ट्रॅक्टर आसा म्हळ्यार ते बायलें म्हाका थोडे प्रुफ्स दिले तिच्या घरचीं बिल्लां पर्यंत ओपारीक करता ह्याची ATM तिचे कडेन आसा हितून म्हणजे अशें परिस्थिती आसा ह्या परिस्थितींत कितलें आपूण समज गेले रे वो भायर गेल्या उपरांत एक तांतलें भायर येवंक ताका जायना आखरेक हांवें सांगलें तुका एक मात त्या संगतींतलें भायर येताय जाल्यार मात्र तुजो प्रॉब्लेम सॉल्व करूं जाता नाल्यार येनाकात बेश्टें तुवें तांतलें भायर येजस कितले फुडें आयला कितें प्रयोजन घरान समाधान ना हांगा सदां हीच लढाय बायलें सुसून पुरो जालें भुरगीं आसात दोगां पूण ही भायर येना हो मनीस भायर येना तांतलें देखून असलो संबंद तो आसता म्हणसर कशें बरें जावचें जायना देखून भाव भयणीनो पळया आमची ती पाताक म्हणलें आमचें ती केदाळा भितर आसा गी तें आसलें भायर काडटा म्हणसर आमचें ती बरेंपण जायना कांटो भितर नंजी उरल्यार ती भितर कांटो उरल्यार कुडको उरल्यार पवता तूं कितलेंय परत्यान बायल्यान मुलां पोसू आनी जाल्यार ओकात पोसू परत्यान एक फावटी सुमार जाता बरो परत्यान आनी एक फावटी परत्यान पू जाता तांचो कित्याक म्हणल्यार नंजी भितर आसा नंजी भितर आहा तें भायर काडना तें भायर काडचें पयलें तो गाय उक्तो करचें तांतलो कांटो भायर काडचें त्या जाल्यार मात्र तुजें ती बदलावण जाता देखून भाव भयणीनो आमचें तें कितें आसा भितर आमचें समाधान पाड करचें तसलें कितें आसा कोणी हांगासर बायबल म्हण हाडला गे बायबल म्हटल्यार उक्ते करा वाचयेत तुमी हांव सांगतना तुमी वाचयेत जुआंवचें पयलें पयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 4 तोन पळय कोणी वाचूंक जाता जाल्यार तुमी वाचयेत जुआंवचें पयलें पत्र अध्याय 4 तोन कोणी वाचत आसा कितें म्हणटा देवाचें उतर पातक म्हळ्यार देवाच्या कायद्याक विरोध वेचें पातक करता तो धर्मद्रोही जाता पळया देवाचें उतर म्हणटा पातक म्हळ्यार देवाच्या कायद्याक विरोध वेचें आनी तो मनीस कोण पातक तर तो धर्मद्रोही जाता भाव भयणीनो पळया पातक म्हळ्यार आमकां वाट चिंते आमकां बचपे वचचें जाल्यार ह्या रोडान अशें वचचें म्हण चिंत्या ह्या गुरपूर वचचें जर हांव आतां गुरपूर येता म्हणून ह्या वाटेन येच्या बदला ह्या वाटेन गेल्यार काल जाता हांव गुरपूर येताय खंय पावता कोडयाळ पावता न्ही गे बचपे वचून तशें कावोर पावता अशें पळया उलटें करता आमी देवाच्या कायद्याक विरोधीचें देवाचो कायदो आमकां सांगता आयताराचें मिसाक वच पाताक आमकां सांगता मिसाक वचनाका देवाचो कायदो आमकां सांगता तुज्या पतीनी समक कर तुज्या पती समक कर देवा विरोध कितें कायदो म्हणटा पती समक लढाय कर म्हूण सांगता आनी एकल्या मनशा बरें कर म्हणटा देवाचें उतर पूण तुजें त्यांतलें पाता कितें सांगता आनी एकल्या मनशाचो पती बरें म्हण मोगान चलनाका ताका पाड कर अन्याय कर देवाच्या कायद्या विरोध वेचें भाव भयणीनो आमी मुस्तुदाना आमच्या जिवितांत समाधान उगडायता जाल्यार आमचें समाधान पाड जाता जाल्यार कित्याक म्हणून देवाच्या कायद्या विरोध वेता आमी आमचेच भितर तें पातक आसा देखून आमकां देवाच्या कायद्या विरोध रोमाकारांक बरयल्लें पत्र सांबाळ सांगता 7व्या अध्यायांत थंयसर हांव कितें करता कपडे करूं न्हू जासलें पातक कितें म्हजें तें घालता तें सांगता तें हांव करता सैमीक विरोध कूड रितीन हांवें कितें करून तें म्हाका म्हजी कूड व्हरता
आनी तें हांव करता शिवाय कितें हांवें करी जाय जाल्यार हांव करिना म्हणटा कित्याक म्हजी कूड तशी व्हरता म्हाका भाव भयणीनो आमी मस्तना पातकाच्या बंदड्यान तसांव आनी त्या देखून आमी देवाक विरोध वेता जुवांचे पयलें 75 अध्यायांत आनी एक 8वें वाक्य येता 8वें वाक्य येता न्हू कोण आसल्यार वडल्यान वाशयेत जो कोण म्हणलें गे आज जुवांचे पयलें 3 वाक्य हाडता जो कोण पाता करता तो देवसार असो कोण असो देवसार असो आमी ते डायग्नोज करया हांगा आमी कोण पाता करची आसा आमी कोणाची देवसाराची आमी देवाची न्ही आमी देखून आमी देवाची भुरगीं गे देवसाराची भुरगीं गे म्हणून आमी निर्धार करया कोणीय सांगाचें म्हणना आमी देवाची गे वा देवसाराची गे आमची जिणींच दाखोवन दिता मुखार की कित्याक देवसार सुरवेतावन पातकी देवसार सुरवेतावन पातकी देवसारांतून कितें बरेंपण येवंक जाता पातक्यांतून बरेंपण येता ना जायना खंडितावन काद्र्या रुकार गोडाचें गोड फळ मेळोंक सादताय काद्र्या रुकार जायना काद्र्या रुको कोडू न्हय कोडूच तुजो ताका कितलें गोड गेल्यार तो कोडूच देखून काद्र्या रुकार गोड फळ म्हणजे म्हळ्यार जायना गोड फळ म्हणजे म्हळ्यार बऱ्या आंब्या रुकार कशी आंब्या रुकार मात्र कशी आंबो मेळटा शिवाय काद्र्या रुकार मेळना देखून आमी पातकी देवाचें मनीस जाल्यार मात्र आमचें तें बरेंपण येता देवसाराचें जावन जियेल्यार आमचें तें बरेंपण साथ दिना समाधान मेळूंकी साथ दिना देखून मुखार आमकां सिराकाचे ग्रंथ आसा सिराकाचे ग्रंथ सांगता पळया पातकाक लब्ध जाल्यार मनशाचें जिवीत कितें जाता गे म्हणून सिराकाचे ग्रंथ अध्याय 20:1 सिराकाचे ग्रंथ अध्याय 20:1 वाक्य 1 ते 3 आयकोवया आमी 1 ते 3 म्हज्या पुता तुवें पाता केलां जाल्यार आयका म्हज्या पुता तुवें पाता केलां जाल्यार परत्यान तशें करिनाका एक फावटी पाताय केलां जावं पुरो तुवें सुकोन पडलाय जावं पुरो जाय म्हण वा जाय आसून वा नेणा आसून पूण पाता केलां जाल्यार हेपटी केलां जाल्यार परतून तशें करिनाका कित्याक देवाचें उतर सांगता तुज्या आदल्या पातकाचे बॉक्साने पयिल्ले माग तुज्या आदल्या पातकाचे बॉक्साने पयिल्ले माग भितर आसली नंजी खाड ती दवरनाका भितर खुसाडाय दवरनाका भितर घाण पडल्या ती भितर पातक मेळ्ळें तें भितर दवरनाका नितळ कर ह्या मेळ्यान जियेनाका पयलें भायर येतलें देवाचें उतर सांगता मुखार कित्याक कारण सर्पांतावन जशें पळून धांवता तशें पातकांतावन पळोवन धांव सर्पांतावन तूं पत्क कशें पळोवन धांवताय तशें पातकांतावन पळोवन धांव कित्याक पातक म्हळ्यार तितलें मारेकार सोरोपू आमी थोडे धरतात न्ही गे आमी आमकां धैर्य धरूंक धैर्य कित्याक सापता न्ही गे कांय इल्लें चड ना जाल्यार पुरो कोंस घालता न्ही गे देखून सर्पाडे केळोंक जाता सर्पाडे केळोंक जाता जायना सर्पाडे केळोंक जायना कित्याक तें तितलें तो तितलो मारेकार एक कोंस केल्यार गेलें तुजें जिवीत देखून सर्पां तशें तावन पळोवन धांवता तशें जावन पळोवन धांव कित्याक सर्पा लागीं गेल्यार तो तुका सापतलो देवाचें उतर म्हणटा सर्पा लागीं गेल्यार तो तुका सापतलो ताचे दांत सिंहाचे दांत ताचे दांत सिंहाचे दांत आनी ते मनशाचो जीव काडटात एक ल्हानशी काणी अशी आसता ल्हानशी काणी एकलो मनीस हिमालयाक गेलो खंय वयर हिमालयाक गेल्लो ती वयस भरून आयस जातलें भयर आनी त्या आयसांत एक ल्हानशी जीवदाळ आहली खंय विकाळ जीवदाळ ती उलटलेली आनी जीवदाळ हाका पळोवन म्हणाली खंय हळे मनशा म्हाका एक बाचाव करी आयसांत आसा हांव हांगा मरता म्हाका एक बाचाव कर म्हणाली खंय देखून हो म्हणालो खंय तुका बाचाव करूंक गेल्यार हांव तो मरता कित्याक म्हणून तूं विकाळ बनतात तूं विकाळ म्हाका सापशी जाल्यार
हांव गेलो ना 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 हांव तुका कांय करिना हांव तुका कांय करिना भियेनाका हांव तुका प्रॉमीस दिता खंडीत प्रॉमीस दिता की ना ना कांय करिना तुका आनी कांय करिना तुका म्हाका बचाव कर एकट्यान घाता म्हणून आनी हाणें काले गेली ती काडली आनी त्या बोल्सान घाल्याच्या जॅकेटाच्या बोल्सान घाली हाका बचाव करया म्हणून गेली सकयल आयलो आनी सकयल आयले हिमालयाच्या सकयल येवन आनी ती बोल्सान आतां भायर सोडीचें न्ही आतां देखून आनी बोल्सांत हात घालो बोल्सांत हात घालतना तिणें कोंस घाली सापली आनी त्या म्हणजे तुवें म्हाका एवढो प्रॉमीस केल्ली साबना म्हणून तुका हांवें देखून बचाव केल्लें आतां तूं म्हाका सापली तुजें प्रेम तुवें म्हाका अशें घात केलय देखून ती म्हणाली की अरे म्हज्या हांवें तुका घात करूं ना हांवें तुका कांय केलां हांवें तुका कांय करना सापचें तें म्हजें सैम तें म्हजें नेचर तें सैमान दिता सापचें तें म्हजें कोंस घालचें म्हजें सैम म्हणाली की भाव भयणीनो पातक म्हळ्यार तशेंच पातक म्हळ्यार आमचें ती पातकाक ओवचें म्हळ्यार आमी तेजें कोंस घालचें तेजें सैम बद्द कोंस घालचें देखून पातका कडेन खेळचें म्हळ्यार विकाळ जीव दाणे कडेन खेळिल्ले बरी तें आमच्या खंयच्या घडी आमकां खोस घालता खंयच्या घडी आमचें जिवीत पिड्ड्यार करता आमकां गुत्तो ना मुस्तुदानाचें जिवीत केलां मुस्तुदानाचें जिवीत केलां एक कादारी जोडें आसलें आनी तांच्या जिवितांत तशें जालें बऱ्यान आसलीं संतोशान आसलीं आनी त्या बायलेक ती आनी एकल्या मनशाची इश्टागत जाली इश्टागत जाली तांचे मदीं संबंद वाडलो बाप न्हवरो बरो मनीस मोगान आशिल्लीं बऱ्यान आपणारलीं पूण ह्या तिसरो म्हूण कोण भितर सरलो केदळा ताची इश्टागत जाली कादारी जोड्याचें मॅरेजीत ब्रेकअप जालें मॅरेजीत ब्रेकअप जालें संतोश प्रीत कुटाम पिड्ड्यार जालें पळया एक ल्हानशी कोंस मारली म्हळ्यार खंय पळया बऱ्या कुटुंबाक कोंस मारली एकलो मनीस एका घरांत चक्कड बरे आसात एकलो मनीस वायट सवयेक बली दिता पियोवणें सुरू करता जालें ताच्या पियोवण्याच्या सवयेन आलें पुरो घर देसवाड जाता मागीर पळय खंयसर एक ल्हानशी पुरो देखून पातक म्हळ्यार विकाळ जीव दाळे बरें ते खंयच्या कडेन कोंस घालता आमकां गुत्तो ना देखून शिवाच्या दांता बरी देखून मुखार मुखार म्हणटा तें उतर हरये कापरा दोन तरेचे तालबारी बरी तिणें केल्ल्या गायाक वकात ना पातकान केल्ल्या गायाक वकात ना तितलो मारेकार देखून भाव भयणीनो पातक म्हळ्यार आमी पातक इतलें मारेकार त्या पातका कडेन आमी खेळची न्ही देखून आमकां समाधान मेळचें जाल्यार आमी पातकांतून भायर रावचें पातकांतून भायर येचें देखून आर्यकार कित्याक तसो जालो आर्यकारान पातकां धरलें तें जेजूक मात्र कळ्ळें तो आज त्या परिस्थितींत उखल नाटला जाल्यार ताका ताचेंच पातकारान देखून पातक आमकां देवातून विंगड करता उत्पत्ती ग्रंथ पळय उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय सुरू उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 17 पळया आदाम आनी येव बरीं आशिल्लीं भुमी विकटान कितल्या संतोशान आशिल्लीं भुमी विकटान पूण कितें जालें पळया इतल्या संतोशान आसलीं तांकां देंवसारान येवन कालें गेलें नाडलें न्ही गे पळया तूं त्या रुखाचें फळ कांय नाका म्हणलें न्ही गे आनी देंवसारान म्हणलें तुमी त्या रुखाचें फळ खाया स्वीट सो स्वीट खा ईट हा भारी खुशी जाली एक सो स्वीट आनी मागीर घोवा कडेन व्हरून गेली Why, dear, so sweet. Oh, God told us not to eat this fruit. आनी घोवा कितें दिलें घोवानी केलें पळया कितें देवान आड व्हरलेलें तेणी केलें बरें लागलें स्वीट जालें पूण कालें जालें मुखार कालें जालें 17 मेळ्ळें वास पळया कालें जालें मुखार हां दादल्याक ताणें म्हळें देवान म्हळें तुज्या स्त्रियेचें उतार आयकोन हांवें आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ केलें देखून तुका लागून भुंयचेर शिरां पडूं पळया कर्स मागून घेतलोय तुवें
तुवें कधी गोळची भुंय शिराप पडली जाल्यार आतां कित्याक म्हळ्यार म्हज्या उतरां तूं विरोध केलोय. हांवें तुका आशिर्वाद दिल्लो, आज तुवें शिराप मागून घेतलोय. मागीर मुखार सगळ्या तुज्या जिवितान कश्टा वावटीन भुंय वसोवन तुजें पोट भरीचें, गोळाचें तुवें तुज्या हात बोटां जरयचें तुवें, गोळाचें घाम वरयचें तुवें व्हांवून काड आनी गोळ खा. बसुल्ल्या कडेन मेळटालें दोळ तुका आनी मुखार तें ना. पळया मुखार तुजे मुखार परत्यान मुखार ती भुंय तुका घांटे कुंटे उत्पन्न करतली, शेतांतलीं झाडां तूं खातलोय, शेतांतलीं झाडां तूं खातलोय. मागीर धरणींतलो तुका काडलो देखून धरणीक तूं पाटी वससर खापालासो घाम वरोवन तुजें पोट भरतलोय. धूळ तूं धुळीक तूं पाटी वयतलोय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो पळया मनशान कशें जिवीत ओगडायलें. देवान ताका जिवीत दिल्लें, मनशान आपल्या पातका वरवीं ओगडायलें. धुळीक तूं वेतलोय, व्हांवून काडून गळटलोय. तुजें पोट बरें जाल्यार त्या धरणीन भुंयन तुवें गोळाचे कश्ट काडीचे, व्हांवून काडीचे. फळ पळया पातकाचो फळ कितलो गे म्हणून पाताक मनशाक खंयच्या आमकां देवातावन पयस करता. दुसरें लुकासो वांजेल, लुकासो वांजेले बी आमी वेशीक पुताच्या गणिताक येवया. लूक 15 लुकासो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 14-16. लुकासो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 14-16, 14 to 16. म्हणल्यार वशा हां वेशीक पुता ना इकडे बरो. वेशीक पुतो बापाय लागीं गेलो, बाबा म्हजो वांटो दी म्हज्या आस्तीचो. बाबान कालें गेलें, दाय पुता दर बर म्हण दिलो. दुसरो बापाय जाल्यार काले रे करून धरलें न्ही, हांवें करून धरलें. तुज्या वांटेचो तुजो वांटो पुरो मेल्या उपरांत ताज्या पयलें दिना, गोळांनी कर म्हणटालो. पूण हो बापाय बरो मनीस, ताणें पुरो ताजो वांटो ताका दिलो. पयशेल्या गांवाक गेलो आनी आसलें पुरा मजा मारली, मजा मारली. विस्की ब्रँड आनी कितें घट्ट पियेलें केलें, मान जालें, दीस केले, पयशे घाली जाले, बोल्सां घाली जाली. इश्ट एक लत्तो फाटल्या पांयांनी निकळ्ळे, एक सुरो जालो. कावंकू ना, कोको ना, मेमे ना, पोटाक गत ना, घालूंक वस्तू ना. मुखार ताजी गत दादा वास काल नाल्यार गे म्हणून मुखार मुखार वास. त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो. मागीर तवळ हातान दमडी ना, हां तवळ तो ओड्ड अडचणे सांपडलो. कालें करचें, पयशे नात, खावंक काल जाल्यार पयशे जायचे, खंय रावया म्हळ्यार पयशे जायचे. पयशे नासतना निकळ म्हणटात, तरणाटो आसाय गळोवन का म्हणटात, भीक मागूंकय जायना. कालें करचें आतां मुखार मुखार. देखून त्या गांवच्या एका भाटकारागेर कामाक रावलो. कसलें काम मुखार. ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरांक सोरूंचें काम दिलें. पळया खंयच्या परिस्थितीक लावलो तो, दुकरांक सोरोवचें काम. जुदेवांक दुकरां सोरोवचें म्हळ्यार आडवारलेलें, म्हळ्यार भजी मेळ्ळें हाचे वरनी बुरशें खंयचीय ना तितलें. मागीर आखरे मुखार मुखार दुकरांनी कांवच्यो सांगोपणी आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें, तरी पूण ताका कोणी कांय दिलें ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो मनशाची गत पळया. ह्या मनशान इतलें बरें उगडायलें,
काम नातिल्लें काम देखून एका भाटकारागेर गेलो आनी ताका थंय दुकरां सोडून काम दिलें पोटाक भूक लागता खावंक जेवंक ना कालें करतलो आखरेक दुकरांक खावंक घाल्लें तांतलें म्हूण इल्लें खावन पोट भरता म्हूण चिंतलें हे दुकोर व्हडलें व्हडलें येरोपी दुकोर सोडटा ते हय दुकोर सोडटा ते तुका ते हाका ते दुकोर तेंय खावन तेंय मेळ्ळें ना ताका तेंय मेळ्ळें ना खंयची परिस्थिती पळया भाव भयणीनो मनीस दुकराच्या गतीक पावलो पातक म्हळ्यार तशें आमी पातकान जियोवचें म्हळ्यार दुकरांचे परी आमी जियोवचें दुकराच्या गुडांत जियोवचें बजी गलीजपणाक पावचें तें आमचें जिवीत देखून पातकान म्हळ्यार आमचें जिवीत गलीज जायचें असल्या परिस्थितीक तो मनीस पावलो हाच्या व्हरतें कालें आसा पळया आमी म्हणटा कोंकणीन गंगा गतीक पावलो म्हणटा गंगा गतीक पावलो म्हणटा म्हळ्यार उठानांतल्या परिस्थिती पावलो म्हण अर्थ तो भाव भयणीन तसल्या परिस्थितीक आमकां पावता देखून पाताक आमकां थंयसर व्हरून पावयता आनी आमचें समाधान पाड करता देखून आमचे पाताक पळय आमी चिंतीचे पातकांत आमी कशें आसा आमी आनी एक इजाया प्रावाचें उतार आयकूया इजाया प्रावादी अध्याय 1 इजाया प्रावाच्या पुस्तकांत अध्याय 1 वाक्य 5 ते 6 आमी आयकूया देवाचें उतर आमकां सांगता मनशाची परिस्थिती पातकांत खंयसर पावता गे म्हणून अध्याय 1 वाक्य 5 ते 6 तुमी घात करीत आसात हां देखून हांव तुमकां परत्यान खंय मारूं तुमी घात करीतात पातकांत जियेतात म्हाका फाटल्यान मोस करीत आसात अन्याय करीत आसात देखून हांव खंय तुमकां मारूं मुखार सगळी तकली पिडेस्त जाल्या पातकांतांतल्या मनशा तुजी सगळी तकली पिडेस्त जाल्या मागीर सगळें काळीज अस्वास्थ जालां तांचे रागात मेळ्ळें जालां ते रागात आतां हार्ट बीट उण्यो जाल्यात केदां जाल्यार तुजें हार्ट अटॅक जाता गोत्तो ना मुखार पांयाच्या ताळवेतान तकले पर्यंत स्वस्थ जागोच ना पुराय पिडेस्त सगळी तुजी कूड पिडेस्त जाल्या मुखार फकत फोडू खिणा पडल्यान गाय उगते गाय गाण येता लागीं रावंक जायना कठीण हांव एका भाव भयणीन एका पिरगेचेंत आसतो एक प्रायवन स्त्री तिका खुमगार व्हरून गेल्लो आनी तिका खुमगार व्हरून गेल्ले पळयल्लें दृश्य म्हाका आजुनूय म्हज्या मोतींत शॉक जाता म्हाका तें पळयतना इतलें तिका खिणा पडली सगळे तिच्या पाठीर आनी पुरा ते केळम्याचो कोलो पोंदा घाल्लो तांणी केळम्याचो कोलो पोंदा घालून ताचेर न्हिद आयिल्लें तांणी वॉटर बेट घाल्लें तातूंय ना आनी सगळें कुसोन पाट्यांनी पुरा पळयतना ते मनीस न्ही मन जाती नाका त्या परिस्थितींत म्हज्या लायफांत हांवें पळयल्लें त्या रितीन खिणा पडलें पळयल्लें हांवें देवाचें उतर सांगता तकले तावन पांया पर्यंत खिणा पडल्यान गाण पडल्या स्वस्थ जागो ना फातकी जिवन म्हळ्यार तशें खिणा पडची संतोश ना दूख तुज्या जिवितांत तुजें खोटेपण तुका नाश करता तुजी कूड कुसयता तुजो आत्मो नाश करता मुखार ते नितळ करूंक ना पट्टेन बांदूंक नात तांकां तेल लावंक ना पळया असली मनशाची परिस्थिती अशी आसा देखून भाव भयणीनो आमी समाधान जायचें म्हळ्यार आमकां संतोश जायचें म्हळ्यार आमी पातकांतान भायर येयचें ना जाल्यार जायना पातकांतान भायर येयले शिवाय आमकां समाधान मेळना देखून तें गरजेचें देखून आमी पातकांतले भायर येवंक आमी प्रयत्न करया पातकां वरवीं आमी मेळेपणांत आसां देखून आज पयलें आमी आज करीत जायतलें आमच्या पातकांतले भायर येवचें अर्द आमचो संतोश अर्द आमचें समाधान आमचें पाड जाता आमचे वरवीं आमी म्हणो बरो हांव समा आसां समा आमी पळोवंक सक्कट समा आसा पूण आमचे भितर आसा तो राग आमचे भितर आसा ती मोसोर आमचे भितर आसा ती दुस्मानगाय आमचे ती तो अहंकार
आमचो तो गर्व, आमचो तो स्वार्थ, आमचे ते वायट संबंध, आमचे तेतले बासकळपण, आमचे तेतले वायट ओडण्यो आनी ताका बरें जावन जियोवचें, आमी आमचे पिवण, आमचे खावची पोट, त्या पोटाच्या कारणान आशा पोटार हें सगळें आमी बायलान बरें आसा. आतांचे दोन म्हाका भायर येवंक जायना, सोडूंक नाका, राग सोडूंक नाका, बोगसूंक नाका. आमी व्हडले, कोणाक आमी कित्याक बोगसीचे, कोणा मुखार कित्याक ल्हान दयचे, कोणा मुखार आमी कित्याक कलते दयचे. हांव कोण, जाय जाल्यार म्हज्या पांयां पडोवन दी, जाय जाल्यार ती म्हजे कडेन येवं दी. हंकार आमचो गर्व हें आमकां आमी तो पातकान जियेता. तांतले आमकां बदलोंक नाका. कुडीन आमी बरें आसा, पूण आमचो आत्म कुसला ह्या रागा वरवीं, ह्या द्वेशा वरवीं, ह्या हाग्या वरवीं, ह्या जिद्दा वरवीं, फारीकपणीच्या चिंता वरवीं, ह्या बासकळ म्हणे खोट्या आलोचने वरवीं, ह्या वायट गडीची वडण्या वरवीं आमची जिवीत कुसाडाय भरून गेल्या, गाण पडल्या. वयर तावन तकले तावन पांयां तळा पर्यंत गाण पडल्या. आनी ते तावन आमी भायर येना जाल्यार आमकां समाधान खंय मेळचें, समाधान खंय मेळचें, संतोश खंय मेळचो, बरेंपण खंय मेळचें आमकां. भितर खुशी आमी विकाळ जीवदाळ काण घेवन आमी जियेल्यार आमी धैर्यान समाधान म्हणून सांगून जाता की पयलें ती जीवदाळ काणवरी जी विकाळ जीवदाळ ती बोल्सान दवरन आसा. आमी विकाळ जीवदाळ बोल्सान दवरून आनी आमी जिविता कडेन खेळटा. देखून आमी आज गरजेन करीत जाल्यार आरे घराक जेजू बळ्या ताका पयलें जेजू कितें सांगता, पुता तुजी पातकां तुजी बक्षें. देखून भाव भयणीं पयलें ताजे तान भायर येवंक जाय. तर आमी कितें करया, आमचें मुखलें मेट जावन आसा भाव भयणीनो, आमी भावार्थान जेजू लागीं वचचें, आमी जेजू लागीं वचचें. आज आमी बरें जायचें जाल्यार, आज आमच्या जिवितांत बदलाव येचें जाल्यार आमी जेजू लागीं येचें. संवसारांत आसतना आमी जायना, देवातान पयस आसता आमचेर आमकां बरें जावंक जायना. जिवीत असो जाता जेजू लागीं आयल्यार मात्र आमचें ती बरेंपण जाता, आमचें ती बदलावण जाता. शिवाय आमच्या जिवितांत भावा भयणीनो आमी जर तर आसले कडेन आमी चिंता म्हाका जेजूची गरज ना, म्हाका कोणें सांगची गरज ना, म्हाका देवाच्या उतराची गरज ना, म्हाका कोणें बूज सांगची गरज ना, हांव सक्कट समा आसा, हांव परफेक्ट मॅन, म्हाका कोणें हांव कडेन सारकें आतां म्हणजे हांव ना. सोम्या लागीं कालते जावन आयल्या शिवाय आमचें बरेंपण तें बरेंपण जायना. थोडी घडीत आमी पळया पवित्र पुस्तकान कोडकार आयलो, कोडकार आयलो जेजू लागीं येवन म्हणालो, सोम्या सोम्या तुवें कशें वेल्यार, तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. सोम्या तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. कालतो जालो तो जेजू लागीं आयलो म्हणालो, आनी सोम्या तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताजें कालतें म्हण पळया, जेजू लागीं आयलो तो. अपुर्बाची उतरां एक घडी बोर आमी सक्कट सांगता म्हणे दोन पटी. सोम्या म्हज्या सांगता म्हणा, सोम्या तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. सोम्या तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. परत एक फावटी, सोम्या तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. भाव भयणीनो एंत कालतेपण आमी जर तर वेता, सोम्या तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका म्हज्या पातकांतले सोडोवंक जाता, म्हज्या रागांतले सोडोवंक जाता, म्हज्या अहंकारांतले सोडोवंक जाता, म्हज्या गर्वांतले सोडोवंक जाता. देखून आमी जेजू कडेन वचत जाय, जेजू कडेन वचत जाय. ही उतरां कोडकाराची आमी आमच्या इतल्याक म्हणया वेळ आसतना, आमची इतल्याक म्हणया आमी सक्कट त्या कोडकारा बरी पातकांत मेळ्ळे जाल्यार कोडाची पिडा आमकां लागल्या पाताक म्हणली आनी ताजेतून भायर जाय. आमी म्हणचे, सोम्या तुवें कशें वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. मुकलें रक्तास्रवान बेडेन कश्टूची स्त्री जेजू लागीं गेली. ती म्हणाली, फकत ताचें हांव आंग उस्तरून आपटीन जाल्यार पुरो हांव बरी जातलीं. फकत ताचें आंग उस्तर आपटीन जाल्यार पुरो हांव बरी जातलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. एक घडी बोर म्हजे सांगता म्हणा ही उतरां, फकत ताचें आंग उस्तर हांव आपटीन जाल्यार हांव बरी जातलीं. फकत ताचें आंग उस्तर हांव आपटीन जाल्यार हांव बरी जातलीं. फकत
ताचें आंग वस्तोर हांव आपणीन जाल्यार हांव बरी जातलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावार्थान म्हणया भाव भयणी उतरां, पण भावार्थान म्हणून आमी उतरां कित्याक तें देवाचें उतर आमचें जिवीत बदलिता. पळया जेजून एक आपडल्यार पुरो आमकां कांय नाका. त्या स्त्रियेन वचून लोकांच्या जम्यान भावार्थान वचून आपडलें. जेजू कडेन विचारूंक ना तिणें, जेजू कडेन मागूंक ना, कोणाने भोब घालूंक ना, कांय ना. भावार्थान गेली, पातयेन गेली, लोकांच्या जम्या मदें रिकली, तिका पातयेन येतली. 100% शुअर तिका पातयेन येतली. हांव आपणीन जाल्यार जेजूचें आंग वस्तोर आपणीन जाल्यार पुरो आनी हांव बरी जातलें म्हणून ती बरी जाली. पळया आनी ती कितली आपूण बाई कुर्डो बार्तिमेव जेजू थंयसर कुर्डल जल्मातावन कुर्डो ताच्या जिवितान पळय जल्मातावन कुर्डो. ताणें संवसार म्हणलो पळोवंक नातलो आनी त्या कुर्डेपणान जियेतलो. ताका जेजू कोणेंय सांगलें आयकलें जेजू पिडा गूण करता म्हणून. ताका भावार्थ येयलो, हांव जेजू कडेन वेता, हांव जेजूक आपयतां, हांव जेजूक आपयतां. जेजू कंडी जावन म्हाका दिश्ट दितलो, हांव दिश्ट देखूंक शकतलो. भावार्थ, फेथ, ट्रमेंडस फेथ म्हणटा आमी, तितलो भावार्थ तसो. जेजू खंडीत म्हाका गूण करतलो. आनी त्या देखून जेजू येताना तो म्हणटा ओरे बोब मारता आनी जेजू दाविदाच्या पुता आनी म्हजी काकोत कर. म्हज्या सांगाता म्हणा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकोत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकोत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकोत कर. बाबा भयणी आमी पातकाच्या काळोखांत आसांव. मुस्तदाना आमी हांव आनी तुमी पातकाच्या काळोखांत आसांव. आमकां गरज सम्यान आमकां आत्मीक दिश्ट दिवची, ह्या काळोखांतले भायर येवची गरज आसा. देखून आमी केदाळ परत ही उतरां रिपीट करया आमच्या इतल्याक. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकोत कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकोत कर. त्या काळोखांतलो म्हाका भायर हाडटलो. म्हज्या जिवितान तेतून गेल्लें समाधान आमकां पाटीन दितलो. म्हजो संतोश पाटीन दितलो. ह्या जिवितान निराशा म्हजे कान उडयतलो आनी त्या जेजू ते हांव खंडी जावन भलायकी जडटलो. मुखार आनी एक उतार आमी पळोवया. आमी पळयता शतापती म्हणालो. शतापती जेजू लागीं गेलो आनी म्हणा लागलो सोम्या तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्ही, पूण एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. भावार्थान म्हणटा उतरां म्हणे. जेजू ताच्या घरा येवन भायर सरलो म्हणून म्हणालो सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवचें नाका, हांव हे पातकी मनीस, म्हज्या घरा तुवें येवचें नाका. तुवें एक शब्द सांगल्यार पुरो, एक उतार पुरो आनी हांव बरो जातलो. आनी तो बरो ताजो साकर बरो जालो. म्हज्या सांगाता म्हणा सोम्या तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. सोम्या तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. बाबा भयणीनो वो भावार्थ बरें करता. पळया त्या खूब आर्य घराक तांणी वोवोन हाडलो भावार्थान. 4 जाणांनी त्या भावार्थान व्हांवोन हाडलो. भितर येवंक जायना म्हळ्यार पाक्याचे नळे काडले तांणी. नळे काडून जेजू आतले कडेन सकला देव वयलो. तो भावार्थ पळया कित्याक म्हणल्यार जर तर आमी तितलें गेल्यार पुरो, जेजू कडेन वेल्यार पुरो तो आमकां बरो करतलो म्हणून. आनी जेजून ताका बरो केलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो म्हणालो पुता तुजी पातकां तुका भोगसलीं, पुता तुजी पातकां तुका भोगसलीं. आमचो देव बाबा भयणीनो पाताक आमचे भोगशिता. आमचो देव पाताक आमचे भोगशिता. किर्तनीकाराची 2 उतरां आयकोवया. आमचो देव कितलो व्हरतो काकूळ दिसो देव गे म्हणून. कीर्तन 65. कीर्तन 65 अपुर्बाची उतरां आमी कीर्तनकाराची एक घडी बरो आयकोवया. कीर्तन 65 वाक्य 2 आमी आयकोवया. वाक्य 2
कीर्तन 65. कित्याक तूं आमचें प्रार्थना ऐकताय, ऐकया बरें करणं. कित्याक तूं आमचें प्रार्थना ऐकताय. मागीर सगळे मनशाकूळ तुजेशी येता. आज इतली जाणां आमी बचपेची मात्र न्ही, दैत्य जाणां भायर तावन हांगासर आयल्या. सगळे मनशाकूळ तुजे थंय येता. आमी त्याच रितीन आज हांगा जेजू चर्चीन आयल्या. कितें हाडून आयल्या? मुखार आपल्या पातकाचें वजें घेवन येता. आमी पातकाची वजीं घेवन आयल्या. आदी कादराक उजी बांदताली, आज आमी देवाक हांगासर उजी बांदूंक आयल्या. आमचे पातकाची उजी आमी हांगासर हाडून आयल्या. मुखार आमचे गुन्यांव अगणीत आसात. अगणीत म्हळ्यार गुणिसो कितले गुणिसो केल्यार लेख करूं जायना तितले. आमचे अपराध तितले अगणीत आसात. मागीर पूण ते तूं बक्षिताय. आमच्या हर एक अपराध तूं बक्षिताय. देव बक्षिता न्ही. देव बक्षिना म्हणलें घडीत म्हाका दाखय आपणें एक म्हणी. देव बक्षिता. केदाळा मनीस पाताक रडटा, केदाळा पश्चाताप पावता. देव बक्षिनासतना रावना. भाव भयणीनो, हें आमचें भाग. आमी मनीस दारोवण आमी देवा कडेन वचूंक तयार ना. आमी देवा कडेन वचूंक तयार ना. पूण आमचो देव आमकां बक्षिता. हर एक अपराध बक्षिता. देव आमच्या पातकाचें लेख सारेना. तुवें कितले पोटी अशें केलें, तितले पोटी अशें केलें, देव विसारेना. देवाक एकच जाय, मनशान बॉक्सांनी जोडचें. आनी आमी पळया इजाया प्रवादीचें पुस्तक 43 वाक्य 25 देवाचें उतर. इजाया प्रवादीचें अध्याय 43 अध्याय 25वें वाक्य आमकां सांगता. पळया 43 अध्याय 25वें वाक्य आमकां सांगता. पळया, मुजेस खातीर सगळे तुजे अपराध पुसून काडटा तो हांव मनसो, आनी हांव तुज्या पातकांचो आनीक उडाद दवरचो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक घडी मोती कोरा, उडास करा. एक होमवर्क दिता हांव सकाळां. कितले एरांनी तुमचे विरोध केल्ले तुमकां उडास जाता विचारलां पळय. कोणीय एकल्यां घातलें फादर म्हाका एक्की उडास ना, एक्की उडास ना. कोणीय म्हाका केल्लें अन्याय वायट केल्लें म्हाका एक्की उडास ना म्हणून म्हाका कोणी हात वयर घाला पळय. धैर्य हा गे कोणाक पळय. आसा गे न्ही. आमकां जायना न्ही. उरतात न्ही, उरतात. हांगा उरतात, हांगा उरतात. भुकसूंक जायना. ताणें दुखयलां न्ही. देवाचें उतर कालें म्हणटा. देवाचें उतर सांगता तुमचे खातीर न्ही, म्हजेच खातीर हांव पुसून काडटां, पुसून काडटा. नितळ कांयच उरनातलें बरी. आनी हांव म्हज्या तुमच्या पातकाचो उडाद आनीक दवरचो ना. सिंगल पातकाचो उडाद हांव दवरचो ना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, कितली बागी आमी पळया, कितली बागी. जर असलो देव आसा आमकां, आमी कित्याक टेन्शन करीचें. आमच्या पातकाचे बॉक्सांनी मागया, कालते जावया. आतां पवित्र मिसाचें बलिदान आसा. आतां पवित्र साक्रामेंताचें आराधन आसा. ह्या वेळार आमी सक्कड आज नितळ जायचें. आज आमचें समाधान पाटयेचें. आमचे पाताक आमी सगळें धुवन काडचें. देवा मुखार आमी सोडया. आमकां जाय समाधान, संतोश जाय. भाव भयणीनो, आमी ते पातका भितर आमी रेकॉर्ड करून दवरचें नाका. ते पातक म्हणल्यार जीव दाळी आमच्या मोती कुडी तातनात पोसचें नाका. सोडया, खाण उडोवया. त्यो समाधान उरया. कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांगता सांग पावलो, हें पुरो सोडा तुमी. देवाक गाया नागाया मोग विश्वास बरेपण तें तुमी तुमचें थंय वाडया म्हणटा. देखून आमी तें वाडया. आतां आमी मिसाचें बलिदान भेटोवंक येता. ह्या वेळार पवित्र जेजू तावन आमी तें मागया. सुम्या, आज आमकां तुजी कूड आनी रगत आमकां दिता आसतना आमकां आमचें पाताक आसलें सगळें बोक्षी काड. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आतां उंडो आमी भेटयता आसतना तो उंडो
आनी ती वायन भेटयतना तुमचे भितरलें कितें आसा दूख भितरलें राग भितर मोसोर कितें तुमी कोणा विरोध काय आसा जिवितांतलें कितें दूख आसा सगळें हांव उंडो भेटयता आसतना तुमी भेटया त्या उंड्या सांगाता तें भेट दिया तुमी हांगा मुतीन तस दिया पुरो हांव हांगासर तें काण घेता आनी जेजूक भेटयता जेजू तें ताच्या कुडी राखतान बदलतलो नितळ करतलो ताची कूड आनी रग जावन आमकां ताचें मांस आनी रगत आमकां पवित्र जावन तो दितलो ती सखत आमकां दितलो तो बगसूंक समाधान जोडूंक संतोश जोडूंक आमकां संतोश पाटी दितलो समाधान पाटी दितलो धैर्य दितलो बँकान उडयतलो देखून तें आमी जोडया आमी तें घरा व्हरया आज कित्याक आमच्या घरा येताना आज आमी समाधान व्हरून वचचें मोग व्हरून वचचें बरेंपण व्हरून वचचें संतोश व्हरून वचचें उजवाड व्हरून वचचें तें आमकां गरज आमी हेंच जेजू कडेन मागया आरेगार आयलो जेजून ताका सांगलें उठ आनी चल आनी आमी आज आमकां आराध्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आराधना वेळार जेजू आमकां सांगतलो उठ आनी चल आमकां भलायकी दितलो ती भलायकी जोडया जेजू ती नवो संतोश जोडया आनी देवाची कृपा आमी मागया आमेन. मोगाच्या न्हू तुमकां ह्या पुंतळाक हांव मोगान स्वागत करता. येतळूच आमी रेतीरेची सुरवात केल्या आनी आतां आमी मिसाचें बलिदान भेटयतले. हांव मिसाचें बलिदान जाल्लेंच आमी सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरतले. सक्रामेंताचें आराधन जाल्लेंच मोठवें नोवेन आसतलें. ताच्या उपरांत आयजचें हें रेतीर आमी संपयतले. हांव जेवणा सांगाता. आयच्या दिसा आमकां हांगासर मार्गरेट डिसोजा अर्गां सावन सान तोमास वाडो हांची इरादे आसात. आशा प्लेवी कुटिन्ना अर्गां सावन पवित्र काळजा वाडो रूपा डेस्मंड नोरोन्ना पहिल्या वर्साचो लग्ना दिवस दुबय. देवादीन रॉकी लोबो पासोतू जोसेफीन लोबो नित्यादार वाडो. देवादीन फिलिप हँचलीन लोबो हांच्या पासोतू जोसेफीन लोबो नित्यादार वाडो. हेलेन रोड्रिगास आनी कुटाम अर्गां सावन सांजुजे वाडो. देवादीन एस.जे. मारियप्पा हांच्या पासोत पावलीन मारियप्पा आनी कुटाम देरेबैल. बेबी अनिवा नियोरा डिसोजा अर्गां सावन सांबोस्त्यां वाडो. चार्ल्स रास्किन्ना आनी कुटाम अर्गां सावन बागेवन कुटमा वाडो. आयवन क्लेरिटा डिसोजा अर्गां सावन सान फ्रांसीस पयलो वाडो. लिल्ली पिरेरा अर्गां सावन सान तोमास वाडो. पास्कल पिंटो अर्गां सावन फातिमा पयलो वाडो फातिमा दुसरो वाडो. रेमंड पिंटो अर्गां सावन बॉम्बे. हप्पू डिसोजा अर्गां सावन बॉम्बे. देवादीन ब्रिजिट तोरस पासोतू नेल्सन वीणा डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो. सुनील लता डिसोजा अर्गां सावन मंगळूर. प्रणय डिसोजा प्रत्येक तेसावा खातीर मंगळूर. प्रतुल डिसोजा अर्गां सावन मंगळूर. डेल्पिन सिक्वेरा च्या कुटुंबाच्यांक बरी भलायकी फावो जाल्ल्याक वेलंकाणी वाडो अर्गां सावन. देवादीन इलारी डिसोजा पासोतू चेनेवी वेगास सांतेरेज वाडो. लुसी डिसोजा अर्गां सावन बागेवन कुटुंबा वाडो. स्टॅनविल डिसोजा अर्गां सावन फेरार. ह्या आमच्या भावा भयणीच्या इराद्यां खातीर आमी मागता आसतना देवादीन जाल्ल्यांक सासणीक विशय आमी मागया. लग्ना दिवस आचरण करच्यांक बागी लग्ना दिवस मागया. तशेंच ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन शुक्रारा जावंक आसच्या चुनावा खातीर मागया. तशेंच आमच्या वैयक्तीक इराद्यां खातीर मागया. तुसान उल्लासा सोम्या तुजे समोर आयल्या. बलिदान घालत्या काळजा दुनिया तुका भेटयता. भविस्तानान आमकां नवें मिसळ केलाय. भविसावेन आमकां नवें मिसाव दिलाय.
तुझ्या उपकारांक अर्गां वाटयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतर आयकूंक अरेगता जेवणांत तुज्या आमी भाग घेता संतोषान बोलवला आसा सोम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा धन्य तुका भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्मा एकवट तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो मोगाळ बाबा भयणीनो सांजो अंपाल दुसऱ्याच्या आश्रया काल आमी हांगासर आयल्या आमचे सर इरादे आमचे सर गरजो आमचे सर आशा ह्या आमी सजा बलिदाना वेळार सांजो जुवां पावल दुसऱ्या मारे पात देवाक आमी भेटोवया जेजू बरो गवळे आमकां शेडयांक तो पोसता तो समजता आमचे गायतो गूण करता आमचे कस तो आयकता आमच्या ताळ्याक तो कान दिता ह्या बऱ्या गवळ्या लागीं आज आमी आमचे कश्ट आमचे दुख आमचे कन बेजाराय आमचे शरिरांत आमी भेटोवया विश्वासान आनी पतयेन जेजू बरो गवळे आमकां आसा म्हणून धैर्य आमी घेवया आनी सदांच ताच्या हिंडांत रावन ताचे दैवीक मजत आमी भोगया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी त्या जेजू घेवच्या खातीर आमी ताची कूड आनी रगत आत्मीक पोशण जावंक घेवच्या खातीर आमकां आमी तयार करया आमची पातकां आमी वळखून घेवया बक्षाने मागोवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कन्या उसारो सांगता म्हणून चिंतन तो नांव सरत वायट धरून आनी बरें सरत आमी जायतली पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासत घेवन सदांच तुमकां मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करो आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं बाबार्थांचो उजवाड आनी आत्म्याचो गोवळी तुज्या शिडयांक उतरान सरोंक आनी देखीन सोलोवंक बागेवन जो हांव पावल दुसऱ्याक पवी सभेक तुवें दिलोय ताचे विनवणें ताणें उतरान शिकयलो तो बाबार्थ सांबाळोंक आनी देखीन दाखयली ती वाड धरूंक आमकां फावो कर आमच्या आसोम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससना धर्मकृत्याच्या पुस्तकांतलें वाचप अशें आसता स्तेफना विरोध उठलेल्या दगदोने निमती शिंपोडलेलीं बावर्त्या पेनेसिया सिफ्र आनी अंत्योक पर्यंत पावली देवाचें उतर गाजयत गेलीं तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तें परगट केलें ना पूण तांचे मदें आसलेल्या सिफ्र घरांनी आनी सिरेन घरांनी अंत्योका पावतस
हेर जातीच्यांकी सुम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली आनी तांचे सुम्याचो आदार आसलेलो जाल्ल्यान जायतीं सत म्हणूंक लागलीं आनी सुम्या थंय परतालीं. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानान पडली आनी तिणें बार्नबासाक अंतियोकाक धाडलो आनी थंय येवन देवाच्या कृपे वरवीं जातेलें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सुम्याक विस्वाशी रावंक ताणें तांकां उमेद दिली, कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो आसलो अशें सुम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांक सामको जायतो आसलो. उपरांत बार्नबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटच ताका अंतियोकाक आपूण हाडलो. एक सगळे वर्सभर ते तेंच्या पवित्र सभेन जियेले, जायत्या लोकांक शिकयता आसले आनी अंतियोकाक सिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतार्ये. श्लोक. तुमी जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. तुमी जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परान उबारला शियोन सहर. जाकोबाच्या सोर निवासां प्रास ह्या शहराचे दरवटे जाल्यात ताका प्रिती मोगाचे. तुज्या वडविके विशयी जायतें सांगलां हे देवाच्या शहरा. तुमी जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून बसतेल्या सवे आसात म्हणून हांव जाणा. तशें फिलिस्तिया, तीर आनी इथियोपिया थंयच जल्माली म्हूण हांव वळखतां. तरी पूण सक्कडी शियोनाक आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्पर ताका सोबीत आनी शाबीत सांबाळटलो. तुमी जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. सर्वेस्पर परजांची पट्टी करतना अमकी आनी अमकी परजा ह्या शारांत जल्मली अशें म्हूण बरयतलो आनी ह्यो परजा नासोन उडोवन तुज्या गोपान आमचें बिडार अशें म्हूण गायतल्यो. तुमी जनांगनो सर्वेस्पराक नावाडा. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. मुझे बोकरे मुजो तळो आयकता म्हणटा सोमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. ही वासो काळ तो जेरुसलेमांत देवाळाच्या समर्पणाची परब चलतली. जेजू देवाळांत सालमांवच्या चौकेंत पासायो मारीत आसतना जुदेव ताचे भोंवतणी वेडो घालन ताचे लागीं विचारी लागले, केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय? तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली, हांवें हाच्या आदींच तुमकां सांगलां, पूण तुमी सतमुनिनांत. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करता तीं कामां म्हजे विशांतच साक्ष दितात. तरी पूण तुमी सतमुनिनांत, कारण तुमी म्हजे बोकरे न्हय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतलें तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सक्टां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां वोण दवरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचें
उतर घे वाकणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी करया. ह्या दिसांनी इलेक्शनाचे दीस आनी ह्या दिसांनी चुनाव प्रसार बरान जावन आसा. फाटल्या थोड्या दिसांनी हांव थोडें खंय टीव्हीचेर थोडी इंटरव्यूज पळोवन आसलो. माध्यमांनी वचून टीव्ही ह्या मतदारां कडेन इंटरव्यू करचें. तांणी थोडलीं विचारलीं सवालां आसात. ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ? ಏಕಲಾನಿಗೆ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕೋದು. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕೋದು अशें म्हणटात. पळया, कोण बरें काम करता त्या मनशाक आमी बरो म्हणून मानून घेता. जर बरी कामां करिना आमी ताका बरो म्हणून आमी मानून घेना. आमी थोडे फावटी मनशां आमच्या त्या तो मनीस पळय बारी बरो मनीस सायबा, कितलो सत्तीक मनीस तो, सत्तीक मनीस तो. एक म्हण इतलो दयाळ मनीस तो. एक अपुरबाय ते कितल्या अपुरबायचें तेजे कितल्या अपुरबाय म्हणजे आमी उतरां म्हणटा. पूण थोडे फावटी वायट म्हणजे तो म्हणटा तो आपलो डोंगी सायबा, तो डोंगी व्हडलो बंडाल 420 सायबा तो. म्हळ्यार आमी म्हणटा म्हळ्यार कितें बरें कामां करिना जाल्यार, बऱ्याक मनशाक आमी बरें म्हणटा. बरें काम करिना जाल्यार आमी ताका बरें म्हणना, वायट म्हणटा. जेजुआच्या शिववार्त्यान सांगता, म्हजीं कामां म्हजे विशांत साक्ष दिता. म्हजीं कामां म्हजे विशांत साक्ष दितात. देखून म्हाका सत मानतात की तुमी, म्हजी कामां म्हाका पळोवन तुमी सत मानय नाल्यार म्हजी कामां पळोवन तुमी सत मानया. जुदेव लोक जायते जाण आसले, जेजून केल्लीं कामां तांणी पळयल्लीं, पूण ते थोडे तांणी केल्लीं कामां पळोवनय सत मानिनाशिल्ले, तांकां सत मानूं नाका आशिल्लें, तांकां जेजूचेर बावार्थ नातलो. देखून जेजूक तो निंदा करता, तो देव निंदा उलयता, तो अशें करता तशें करता, जेजूक ते दुर्स जालें. जेजूचेर तांणी बाबार्थ दवरूं ना. देखून जेजू तांकां जाप दिता, म्हजीं कामां म्हजे विशयान साक्ष दितात. देखून म्हजीं कामां पळोवन तुमी म्हाका सत माना. तर जेजून केल्लीं कामां कसलीं आमी जेजूच्या जिवितांत जर पळयल्यार आमकां कळटा. जेजून पिडेस्तांक गूण केलें. कितले जाण पिडेस्त आयिल्ले, हाच्या पयलें कोणेंय केलां की कोणें करूंक ना. जावं पुरो थंय हांगा एक जपां जाल्लें आसा. येयल्ली अप्रावतीच्या काळार येयल्ली अप्रावतीनी 2-3 अजापां केल्यान, थोड्या अप्रावतीनी 3. पूण जेजून केल्लीं अजापां, जेजून केल्लीं अजापां 1-2 न्ही. रस्त्या देगेन येताना सालान लोक थंय पिडेस्तांक हाडून जाल्यार सगळे बरें जातालें. जेजूची सावळी पडून समेत बरें जातालें. जेजून आपटले परत बरें जातालें. शिमांव जगार आयलो सासूमांक पेद्रूच्या सासूमांक आपटले ती बरी जाली. खडकारा ताणें तूं नितळ जा म्हणून नितळ जालो. बार्तिमेच्या दोळ्यांचेर ताणें हात दवरलो, बोटान ती पिगेल्ली तक्षण गो दिसतलो. लाजरा भायर म्हणलो, पळया मेल्ल्यांक जीव. जेजू पळया, जेजू मेल्ल्यांक जीव केले. जेजून मेल्ल्यांक जीव केले. जेजून मेल्ल्या लाजरा 4 दीस जाले म्हणून कुसून गेल्ली कूड, थारेकी ताणें जीव केलें. विधवो विरमत रडोन येताली, तिजे एकल्याच पुताक तिणें उगडायल्लो आनी जेजू तेणें पाश्यार जातना पळयलें. जेजून वचून त्या तुंबाक आपडलें. त्या तरणाट्याक सांगलें उठ आनी उठ. तो उठलो. जायराच्या घरा गेलो जेजू. त्या चलयेक ताली ताको म्हणलें, चलये उठ म्हणलें, उठलें. जेजून केलीं कामां. मेल्ल्यांक जीव केले. जेजून पिडेस्तां बरें केलें. अजापां केलीं, मस्त अजापां केलें. 5,000 लोकांक उंड्या माश्ट्यान व्हडलें. 5,000 लोकांक उंड्या माश्ट्यान व्हडलें. दर्यो थंड केलो ताणें. उसामळ दर्यो थंड केलो. जेजून केल्लें असालें 1 आनी 2 न्हय, मस्त. हाचे भायर हांवें पळयता, हांव पातक्यां बुगशिलें. शिमांवच्या घरा जेजू गेलो आनी ती पातकी स्त्री येयली, पाताक रडली. तिच्या दुखांनी ते जेजूचे पांय भिजयले, केंसांनी पुसले, सुगंध तेलान ते माखले. आनी जेजू म्हणालो, स्त्रिये तुजी पातकां तुका बगसलीं.
तुजी पातकां तूं बोगसली जुवांच्या वांजेला त्या पळयता परतवारी स्त्रीक जेजू तशें व्हरून हाडली आनी सांगलें हिका पात्रांव जीव मारचें म्हळें जेजू पंदा पळोवन बागून बरोवंक लागलो हे मनीस सुद्दां मागीर परत्यान जेजू कडेन विचार लागले जेजू म्हणालो तुमचे पैकी पाता करनातलो कोणातल्या पयलो तिका पत्थर मारून दी म्हणालो सक्कड एक एकलो तो फाटल्या पांयान निकळ्ळे जेजू एकलो मात उरलो जेजू तिका म्हणटा स्त्रिये हांव तुका पत्थर मारीन हांव तुका शिक्षा लायना वच आनी मुखार पाता करनाका जेजू पाता बोगशिता जेजू पाता बोगशिता पातक्यान मस्त बॉक्सांनी दिलें जाक्यो परिवर्तन जालो सामारीची स्त्री परिवर्तन जाली कितलें मनीस पळया जिवितांत बदलले तांचे ती तशेंच कुर्ड्या पातयेणे पितिस्पणां बारी जाले कितले जाण आसले जेजूच्या तेंपार पितिस्पणां आनी कालें पाळटले आचार विचार पळटाले तांकां ताणें जेजून भायर हाडलें असल्या आचार विचारांतले वायट संगतींत ताणें भायर हाडलें बदलें सैतानाच्या उपपाद्रांनी आसले कितले जाण त्या सैतानाच्या उपपाद्रांनी आसल्यांक ताणें जरा देंवचार लागलो गोरयांनी जियेतालो आपणाच्या आंगार कोसावन काडून घेतालो ताका समेत बरें केलें देंवसाराच्या बंदडेन हांव सुटका दिलें जेजून आनी देवाचें उतर ताणें म्हटलें गेल्ले कडेन शिकयलें हारी हारीनी लोक येतालो भूक लेगीत नासतना 3 दीस पर्यंत लोक ताच्या फाटल्यान गेला जेवंक सयत पुरसाद मेळनातली जेजू इतलें काम करतालो रेस्ट नातलें जेजूक राती जेवसान मागणें करतालो रातीचें मागणें करतालो दोंगरार दिसभर शिकयतालो इतलें काम केलें रे ह्या लोकां आपत्तीने आयली ना ह्या लोकां आपत्तीने आयली ना थोडे म्हणाले ओ कोण जुदे सोपूत तो ओ आचारी सुतारी आमी हाका पळोवं ना हाचे कुटुंबाचें आमकां वळोवंक ना आमकां ताणें आणे घालें करचें एकलो म्हणालो प्रवादीनाक बेतल्या हांगा तो नेवन जाता ना पातयो ना ते तांकां पाती न्हिनातली देव असल्या परिस्थितीन पळया जेजू म्हणटा म्हजी कामां पळोवन साक्ष म्हाका कामां पळोवन म्हज्या विशयान म्हजी कामां साक्ष दिता देखून तें पळोवन मनीस आत्मा ना बाबीन न्हू आमच्या जिवितांत आमी जेजूची कामां पळोवन आमी जेजूची पातयेनी दवरीची 2 संगती आहात आमकां 2 संगती लिसांव पयलें लिसांव आमचो बाबार्थ जेजूच्या कामाचेर आमी दवरची जेजूक कितें पळय ताणें केल्लीं कामां आमचो बाबार्थ घट करतात आमचे दोळे उक्ते करतात देखून आमचो बाबार्थ मुस्ताचे आमकां बाबार्थ पातयेनी आसचे पातयेनी नातल्यार आमी मागचें वेस्ट आमी मागणें पातयेनी नातल्यार आमी कितलें मागल्यार आमी चिंतलें बरी करचें न्ही देव ताच्यो वाटेन करता देव आमी कितें करचें तें देवाक सोडिचें मागचें आमचें काम दिवचें देवाचें काम कशें दिवचें की तो दिता देखून आमची पातयेनी मागचें मात ताजे कडेन सांगचें उरलें तो करता देवा बरी जावं थोडी आमी देवाक आमी मनशा बरी करचें नाका देवाक एक आंगडी बराबरी करचें नाका आमी आंगडी वचून आमी पयशे दिवन सामान दिलां आमी मागणें कर म्हाका इतलें दी म्हणून सामान हाडलें बरी हाडचें न्ही देव आंगडीकार न्ही देवाक देवा बरी सोडया आमी मनशा बरी करया आमची मागणी देवा ती उबारया देवाक ताच्या वाटेन दिवंक आमी सोडया ती तो आमचो बाबार्थ पयलें दुसरें आमी क्रिस्तांवांनी आमी साक्ष दिवचे जेजून केल्लीं बरी कामां आमी करीचे आमी काल्या क्रिस्तांवां आयचे पयलें वाचून पळयता आनी तांकां अंत्योखांत क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें कित्याक क्रिस्तांव म्हणून ते जेजूचे कामां करताले ते जेजूची जिणी जियेताले जेजूचें उतर आयकताले तांचे ती जेजूचे उतरां साक्ष मेळटाली आज आमकां धैर्य आहे जेजूच्या उतराची साक्ष आमचे ते मेळात की ते आमकां सवालात हांवें करची हांवें जिवची रीत हांव ही पदराप हांवें तुमकां म्हणणी हांवें पदराप जावन जियेल्यार हांवें पयलें म्हाका विचारचें म्हाका लोकांक पत्ते जाल्यार हांवें जेजू बरी जियेल्या शिवाय हांवें तुमकां सांगून जायना हांगा तो शर्मा सांगता हांव तुला पण हांवें जियेतय पयलें देखून हांवें जियेल्यार मात तुमकां साक्ष दिवेत हांवें देखून आमी क्रिस्तांव म्हण तें हांवें म्हजी जिणी जिवंक प्रयत्न करचें उणेपणां मस्त तकडांगात तशें म्हणून आमी ना आमी जेजू बरी जावंक प्रयत्न करचें आमची ती जेजून केल्लीं कामां केल्लीं पळोवंक मेळचें जेजूचें उतर आमचें ती जियेल्लें पळोवंक मेळचें साक्ष मेळचें तें गरज आमकां पळोवन हेरांनी सांगचें हे क्रिस्तांव हे क्रिस्ताचे फाटलावदारी तो भावार्थ
देखून म्हजीं कामां पळोवन सत्मन्या म्हजीं कामां हांवें जियेल्ले बरी जियोंक प्रयत्न करा वो आयच्या देवाच्या उतरांत आमकां सुमयान दिवचो उलो वा आमी पाळोवंक प्रयत्न करया देवाची कृपा ह्या खातीर मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. गीत नंबर C60 पान नंबर 134. वेदीस सिंग बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर मन परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस्पर तूं आमचो रचनार सृश्टेचो बेटेता हुंडो गोवाचो गुताच्या वापराचो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून जी जिवीत तान जावो वेदीस सिंग बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर मग परता बेसांव तुजे मागता. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतल्यान बलिदान आपल्या मनान आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावा सरस्वती म्हणून घेऊ. सरपद वेदारांनी बोवर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उडासाक वो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्यां काल तुज्या मोगान जियोंक सासणाची सुडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. आमी करो फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सत जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्या आसूं. भाग्यवंत जेजू आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तो आमचो शर्दी जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बरी जावन मारलेलो तो आनीक मरना पूण तसनाक आसा जिवो देखून पासकेचेसून तो ताजें दार उरलो आसता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदार बार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय 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 ऊन सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय ऊन सर्गी तुका जय 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 ऊन सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंद्यांनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही मुची कूड तुमचे पासतो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी शासनीक कराराचें हें रगत, पातकुजें बुकसाने मिळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावर्त सोगोटू परगटूया. जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतला आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पागेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर, तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे भरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुआंव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां एकल्याक वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. सोम्यान आमकां शिकयलें तें अपुर्बाचें प्रार्थना आमी सगळें एका मनान म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशीक स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां तूं दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सुरवंदर जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान उतरयतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतली वाटाय. राजवडके पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुजे धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकां आमी शांती दिवया.
देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. उजावन आसा जेजो देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक भाग घेवंक आपयल्ली हांव आनी तुमी जावन आसा सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान भलायकी मेळटली. गीत नंबर D73 पान नंबर 186. देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर बसो सोदून करो उजवाड तुजे लागीं आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचें उदार जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचूं हांव सोदून करो मैपास तूं इश्ट म्हजो सोमिया तुजो मोग म्हजो उस्वाद जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा सोदून बरी भलायकी तूंच म्हजो सोमिया कोण कर म्हाका बेगी जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा खंयसर वचो हांव सोदून करें जिवीत तूंच जीव आनी जीवन म्हाका पळय सर्गाच्या बी
जेसू मुझ्या देवा जेसू मुझ्या राया जेसू मुझ्या जीवा मुझ्या देवा मुझ्या सर्वा जेसू मुझ्या देवा जेसू प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंतू जुवान पावल दुसऱ्यान तुझे आनी तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोशाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कोडे रक्ताच्या बळान ताचे पावल निसरून तुजी आनी आमच्या बाबा भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या ससनाचे सांगाता ससनाचे सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. सर्व पदवेधार देव बाप आनी पोतो आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आराधनाचें गीत जावन तुमच्या बोगलेन शेवटल्या बुकांत गीत नंबर 7 पान नंबर 9 सकल आवाज सश्री सिदा देवा पितानिगे आराधने. ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವ ಸುತ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವ ಸುತ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ.
ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. उंड्यारो पार तुझे मुखारच्या जिजूचे दिश्ट घाल बाबा बहिणी या घडये. सगळ्या सृष्टीचो रचणार उंड्यार पार आमचे मुझे मुखार आणि तुझे मुखार दरसा. या सोम्यातही 2000 वर्सां आदी सभार लोक बरवसो दवरना आयिल्लो. तांच्या जिविताची सलवणी खाण घेवन ते आयिल्ले. तांची पिडा शिडा काण घेवन या जेजू दर्शी आयिल्ले. तांच्या जिविताच्यो निराशा काण घेवन जेजू थंय आयिल्ले. तांचे एकसरपण काण घेवन जेजू दर्शी आयिल्ले. तांच्या जिवितांत सकट साथ म्हणलें भोगता आसतना जिविताच्यो सकट वाटो बंद जाता आसतना दोळ्या मुखार केवल काळोख मात्र आसतना उजवाड जावनाच्या जेजू दर्शी आयिल्ले. आनी ह्या जेजून तांकां बोरें केल्लें. बाबा बहिणी जिवीत बोरू आपलें पातक आदारन खोटेपणाचें जिवीत जिवन पिडेक बरी जाल्लो तो आर्यगार. ताणें जिवितांत केल्ल्या पातकांक लागून तांणी ती पिडा सोसून आयिल्ल्या वेळार कितेंच वाट मेळनातल्या वेळार भावार्थान जेजू लागीं तो आयलो. उखल ताका आडलो. आपल्या पांयांनी सोलून येवंक जेजू तर येवंक ताका थांकलें ना. पूण तसो भावार्थ घट आशिल्लो. त्या भावार्थान जेजू लागीं 4 जाणांनी आंतोळणांत आयिल्ले आंतोळणाचेर तो आयिल्लो आनी जेजू चर्चीन तो आयलो. जेजून ताका पळयलो. जेजून ताका पळयलो. बाबा बहिणी ह्या घडये तुय जेजू मुखार आदार आसाय. तुजी ती तुज्या जिविताचे सबार दूख आसा. तुजी ती तुज्या जिवितांत भोगलेले कश्ट तुज्या दोळ्या मुखार आसात. तुज्या जिवितांत आज समस्यांनी भरलेलें तुजें कुटुंब आसा. तुज्या मोतींत जिवितांत भरलेलें जायतें दूख आसा. तुज्या काळजांत सबार तेंतावन वयल्या वयर जाल्ले गाय आसात. तुज्या मोतींत तुज्या पेल्यान तुज्या मनशांनी तुजेर विश्वास दवरल्यांनी तुज्या लागशिल्ल्यांनी तुका म्हणलीं दुखची उतरां आसात. ही सगळीं खाण घेवन जेजू चर्ची तो आयलाय. जेजू तीन तें पळयता. जेजूक तीन दिसतात.
तुज्या मोतींतली बेजाराई सगळी ताका कळटा. यास सोम्यान त्या जळच्या बोल्या लागीं जळच्या बोल्या लागीं धुयत लागीं म्हणली उतरां मुयशे तांचें दूख हांवें पळयलां, तांचें दळदीरपण हांवें पळयलां, तांची बोब म्हाका आयकल्या, तांचे कश्ट म्हाका समजतात. ह्या घडये जेजूय म्हणटा पुता दुवे हांगासर म्हजे मुखार धिंब्यार आसाय तुजें दूख हांवें पळयलां, तुजे कश्ट हांवें पळयल्यात, तुजें दळदीरपण हांवें पळयलां, तुजें दुखेलें काळीज हांवें पळयलां, तुजें मोती कितें म्हाका समजता. भियेनाका भियेनाका हांगासर ये, हांव आज आसां तुजे सांगता, तुजीं दुखां पुसतां, तुजीं दुखां पुसतां. भियेनाका तुज्या काळजांत ते गाय हांव गूण करतां. भियेनाका तुज्या जिवितांत एक सरपण पूण चिंती नाका, हांव आसां तुजे सांगता. तुज्या कश्टांनी हांव आसां, तुज्या दुखांत हांव आसां, तूं रडटना हांव आसां, तूं एक सरपण बगतना हांव आसां. भियेनाका तुजे सांगता हांव आसां. परत आमी ती आराधनाची उतरां गावया, परत एक चरण आमी गावया. सोम्याक आमकां समर्प्या, आमचे दूख समर्प्या, आमचे कश्ट ताका समर्प्या, आमची कन बेजाराय ताका समर्प्या. परत आमी तें गीत गावया. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia,
Hallelujah, 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 आराधने देवरों के रक्षवने आराधने समर्पणे आराधने यमियांचे जरा दान करता मान तो कर दान तो कर समिंजे तो हम जे जीवितांत समर्थ तो कर दान समर्थ मरता हालेलुया 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 मुश्य मोबेने सकड़े या घड़ी आम्ही सम्याक आमचे जीवे समर्प्या सोगजन मनीस त्या आरेगराक भवन हाडनायले त्या आरेगराक मात्र नाही आरेगराचे समस्ये आरेगराची पथकां आरेगराचे जिवीत आरेगराचे कुटाम आरेगराचे सर्वस्व आरेगराच्यो आशा आरेगराची भोगणां आरेगराची दुखां आरेगराचे सगळें दुखाबरी जिवीत जेजू तर हाडनायले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पाक्याचे नळ येताना काडीत पडले कित्याक लोकांच्या किटींत तांकां भितर येवंक जालें ना पूण तांचो बाबार्थ तांकां वाट दाखोवन दिता पाक्यार चडाशें करता आनी पाक्याचे नळे काडून जेजूच्या पांयांतळी त्या आरेगराक दवरतात बाबा भयणी तुज्या जिवितांत तुझे दुखाबरी जीवन तुझ्या जिविताचे समस्ये तुझी कंद बेसराई तुझे दुख तुझी सलवणी तुझी निराशा तुझे हसकतकाई तुझे उणेपण तुझे पातकां तुझे फाटलें जिवीत तुझे खोटें जिवीत वा बरें जिवीत कितेंय जावं दी आज जेजू तरचें तूं हाडनायलाय तुझे मुकलें भविष्य मुकलें जिवीत तुझ्या भुरग्यांची भविष्य मुकली चिंता तुझी योजना सगळें जेजू तरचें तूं हाडनायलाय जेजू लागीं बेटय जेजू लागीं बेटय अडकळ आसा तुका तुझ्या जिवितांत तुका अडकळ आसा ह्या घडये तुजो बाबार्थ जिवो कर तुझ्या जेजू लागीं येवंक तुका कसल्योच आडकळी नात जेजू त्यो कान उडयता जेजू तुजे खातीर ह्या उंड्या रुपार हांगासर आसा लोकांच्या केटी मुखार तुवें सोदून वचचें म्हणना जेजू तुजे सरशी आयला तुका तो पळयता तुजे लागीं उलयता तुका तो समजता तुजी बोगणां हर एक तरेक बोगणां तुज्या काळजाचीं ताका समजतात कित्याक तुजे बरी आनी म्हजे बरी मनीस जाल्लो तो बाबा भयणी तुज्या आनी म्हज्या कश्टांत वांटेली जावचे खातीर त्यो कालवरीच्या दोंगरार तो कुरिस्कान घेवन सरलो ताणें दूख भोगलें ताणें मार केले ताजे गायन रगत वाडलें ताणें दुखां वाळयली जर्मनाचे मात तुज्या पाठीर पडटना तोय वळवळलो तरी की ताचो कुरिस्कान घेवन जड आशिल्लो 3 फावटी त्या कुर्सा पोंदा पडलो वोवंक जायनासलो शिरेनाच्या सिमान कोमो करचे पडली जाल्यारी तो कुरीस सोण रावलो ना तो कालवारीच्या दोंगराक गेलो त्या कालवारीच्या दोंगरार तुज्या आनी म्हजे खातीर ते हात कुर्साक खिळावंक दिले तुज्या आनी म्हजे खातीर खिळावंक दिले त्या हाताच्या गायांनी रागात उसळले ते खिळे भितर तरतना ती ओड ती दुखीच्यो ओडी सोसूंक तांकां नातल्यो सोंसल्यो ताणें त्या किळ्यांनी उमकाळान तो कुरीस उबारतना आकाशांनी भुंय मदें त्या मरणाच्या ओडी मदें वळवळलो हेपटी म्हणालो बापा म्हज्या देवा
कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. खंय आसाय बापा, खंय आसाय तूं. हांव ह्या वळवळ्या मदें आसा बापा, खंय आसाय. वेर आर यू माय फादर, वाय हॅव यू फॉरसेकन मी. वय बाबा भयणी, कित्या खातीर, कित्या खातीर, तुज्या आनी म्हजे खातीर, तुज्या आनी म्हजे खातीर, तुज्या आनी म्हजे कश्ट चालू करचे खातीर, तुज्या आनी म्हज्या पातकाची कथा धुवन काडचे खातीर, तुज्या आनी म्हजे अस्कत काण उडोवचे खातीर, तुज्या आनी म्हजो भावार्थ घट करचे खातीर, तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत आशिर्वादां दिवचे खातीर, तुका आनी म्हाका भलायकी दिवचे खातीर. ताणें कस सोंसले, ताणें कस सोंसले, ताणें दूख सोंसली. तो वळवळलो, तो खुर्सार काडलो तुज्या आनी म्हजे खातीर. चिंत्या घडये बाबा भयणी, तुज्या कश्टान तूं दुर्सलाय, तुज्या कश्टान तुवें चिंतलाय हांव एक सुरू आसा. कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवा पुरपुरलाय, कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाक दुर्सलाय, देवाक तुवें सवाल केलाय कित्याक देवा हें कश्ट दिली. जेजू तुका जाप दिता ह्या घडये, जेजू तुका जाप दिता. कित्याक तुजे खातीर हांवें कश्ट सोंसल्यात. म्हज्या कश्टा मुखार पुता देवे तुजे कश्ट खंय, तुजे कश्ट खंय, तुजे कश्ट हांवें सोंसल्यात. तुजी दूख हांवें म्हजेर घेतल्या. तुका तुका स्वस्थ करच्या खातीर, तुजे कश्ट चालू करच्या खातीर समर्पी हांवें एक घडयेभर. आमची कश्ट, आमचें दूख, आमची कंत, आमची बेजाराय, आमची पिडा शिडा, आमचें टेन्शन, आमची निराशा सगळी आमी जेजूक समर्पण करया. जेजूक आमी गीत गावया, समर्पण सगळें ताज्या हातान भेटून दिवया. सोम्या आमचें कश्ट, आमचें दूख, आमची मागणी, आमची योजना तुका समर्पित हांव. आज आमी पुरपुरनांव सोम्या, तुका सवाल विचारचें नांव. आमचे कश्ट फकत तुका भेटोवन दिता. आमचे दूख तुका भेटोवन दिता. आमची निराशा तुका भेटोवन दिता. आमची सलवणी तुका भेटोवन दिता. आमचे फुटुल्लें कुटाम तुका समर्पित. आमच्या घरांतले समस्ये तुका भेटोवन दिता. खादारी जिविताचे समस्ये तुका भेटोवन दिता. भुरग्यांचो फुडार तुका भेटोवन दिता. सोम्या आमचें जिवीत तुका आमी समर्पित. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಒತ್ತು ತಂದಿರುವೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ. ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಒತ್ತು ತಂದಿರುವೆ. बेटे तुझे कष्ट ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ. ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಒತ್ತು ತಂದಿರುವೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ. ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಒತ್ತು ತಂದಿರುವೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಯಕಣೆ ಆರೋಗ್ಯವ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಯಕಣೆ ಆರೋಗ್ಯವ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ಆನಂದದ ಯಕರೆ ಆನಂದವ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಆನಂದದಾಯಕರೇ ಆನಂದವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ನಾ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ನನ್ನ ಹರಸೋ ಹೋ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ನಾ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ನನ್ನ ಹರಸೋ ಓ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ 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 पुता तुझी पात का तुका बोगसाली पुता तुझी पात का तुका बोगसाली हरी घराक पळयलें जेजून म्हणे ती पुत्रा पुता तुवें हांव जाणा ह्या कश्टान तूं कित्याक आसाय पुता तुवें तुजी पातकां तुका बोगसाली इकडे भर बाबा भयणी आमची सर पातकां जेजूच्या पांयां तळी दवरया पयल्या सुवातेर आज हांवें नितळ जावंक जाय म्हज्या पातका खातीर हांवें पश्चातापावंक जाय आज असल्या परिस्थिती पावलो आरिगार तुजे पाताक ताका कारण जावन आसलें जेजू कळ्ळें आनी आज तसो जेजू म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आसा तुज्या आनी म्हजी पातकां तो पळयता भियेनाका तुवें पाताक केलां जावं पुरो तुजें अस्कत कांय केलां जावं पुरो तुजें नेणारपणान केलां जावं पुरो तुका तुज्या पातकाचेर कंट्रोल मेळोंक ना जावं पुरो तुज्या कुडीचेर तुका नियंत्रण करून जावंक ना जावं पुरो तुज्या बोगणाचेर तुका नियंत्रण करून जावं सोम्याक समजता तुजी अस्कत काय भियेनाका कित्याक ह्या उंड्या रुपार आसो जेजू सोमी पातक्यां भोगसूचो सोमी त्या प्रतवारी स्त्रीक ताणें पातोर उडोवंक ना तो पातोर उडोवंक ना शिक्षा दिवंक ना आमी तुका शिक्षा दिना म्हणालो वस आनी मुखार पता करिनाका बाबा भयणी तुका जेजू आज पातोर उडयना तुका जेजू आज पातोर उडयना जेजू तुका सुखीदार करिना जेजू आज तुजें पाता केलाय म्हूण तुका शिक्षा दिना तुजें पाताक बोगशिता तुज्या पातकाचें वजन तुजे वयल्यान कान उडयता ह्या पातकांतून तुका सुटका दिवंक आशेता ह्या पातकान तुका तुवें वळवळचें तुवें ह्या बंदडेंत आसचें त्या सैतानाच्या त्या अधिकाराक आसचें सोमी कशी व्हरिना ताका तुका सुटका दिवंक जाय ताका एकडे बोर बोक्साने मार सक्कड आमी एकडे बोर सोम्या मुखार सोम्या आमचें पातकां आमी वळखत हांव बोक्साने मागता आतां गीत गायत आसतना आमी सक्कड आमचे पाताक रडया तरी एकले आमच्या पातका खातीर दूख पवया आमी जर बरें जावंक जाय आज आमकां देवाचें आशिर्वादां मेळोंक जाय आज आमची मागणी फळादीक जावंक जाय आमच्या पातकांतले आमी सुटका जोडी जाय बंदड्यांतले आमी भायर येवंक जाय सैतानाच्या कोट्यांतले आमी भायर येवंक जाय आज ही आमी मागया सोम्या आमकां भोगशी सोम्यांची काकूत कर पुता तुजी पातकां तुका भोगसली आज त्या आरिगारा म्हणले बरी जेजू आमचे पातकां भोगशितलो आमकां ह्या घडी आमी पाताक रडया गीत आमी म्हणटा आसतना आमी सक्कड आमच्या पातकाचे भोगसाने मागया देवा
आकुलतीच्या मोघामय पासाच्या तुझे तावन पयस पावला पातका आदांतकला गुन्या पुसून उडय विशेव म्हाका लाभय देवा काकुलतीच्या मोघामय पासाच्या तुझे तावन पयस पावला पातका आदांतकला गुन्या पुसून उडय विशेव म्हाका लाभय सुकून गेल्ले परचे सारके वाटेक हाडले पातका वाटो सांच्या तुझे वाटेन चलच्या दिअत्मी गठाय कृपा मज ससाय सुकून गेल्ले पळचे सारके वाटेक हाडले पातका वाटो सांच्या तुझे वाटेन चलच्या दितू अत्मे घटाय कृपा मज ससाय ये काकुलतीच्या भिस्ता सागोरा काकू दाखय म्हाका ये भद्रतेच्या फुलवून पागोरा होगळा महिमा तुका ये काकुलतीच्या भिस्ता सागोरा काकू दाखय म्हाका ये भद्रतेच्या फुलवून पागोरा होगळा महिमा तुका सोम्यान तुजी पातकां तुका बक्षिली पुता तुजी पातकां तुका बक्षली पुता तुवें तुजी पातकां तुका बक्षली पुता तुवें तुजी पातकां तुका बक्षली खंत करिनाका या घडये तुजी खुशी तुजी मागणी तुजी तेसामा तुजी आशा या घडये म्हाका तूं पेटय ह्या घडये याजक आमची चक्कड आज कितें तेसांवां आसात आतां जेजू मुखार दवरतलो ह्या घडये मागा तुमी हर एक तुमची मागणी भेटया कित्याक त्या आरे घरा पळोवन जेजू म्हणलें पुटा उठ आनी चल आरे घराक जेजून बरो केलो पातकां बक्षिली मात ती संपूर्ण बरो केलो ह्या घडये ते चौगदान मनीस ते भोवशा आरे घराक उलोवंक जायनासलें पूण आरे घराचें तेसांव ते वावन हाडनायिल्ले आरे घराचें तेसांव ते वावन हाडनायिल्ले आनी आतां याजाक तुमची तेसांवां जेजू मुखार दवरतलो आरे घरांत ते ताजी तेसांवां त्या जेजूच्या पांयां तरी दवरले बरी ह्या घडये तुमी तुमच्या तेसांवा खातीर मागा कुटुंबा खातीर मागा भुरग्यां खातीर मागा इराद्यां खातीर मागा आज आमचे 2 प्रत्येक इरादे आसात इलेक्शन परवां जावचें बऱ्या तरान जावचें पासत बरो सरकार येवच्या पासत बरे विमुक्त व्यक्ती विसोन येवच्या पासत सक्कट लोकांक वोट घालच्या पासत आनी सांगाता बरो पावस आमकां येवच्या पासत सुकली दही भिजच्या पासत ह्या भुंयत जिवाण जावन पावस येवन सगळें जिवाळ जावच्या पासत हे इरादे आमी सक्कट ह्या जाका मारी पातां जेजूक भेटोवया मोगाच्यानो तुमी हे दोळूच तुमची तेसांवां हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळान घाल्यांत ती सगळीं आतां हांव तेसांवां हांगासर वाचून सांगता ताच्या उपरांत आमचे याजाक विशेष रितीन ह्या सर तेसांवां खातीर मागतले आर्थीक परिस्थिती बरी जावच्याक मागलां जाग्या खातीर बाबांवा मदें आसचो मनस्ताप सारको जावंक शांती समाधान पावो जावंक मागलां
घराचें काम अडकळी नासतना पोंताक पावोवंक दुवेक बरें काम मेळोवंक जाग्याचे समस्या इत्यार्थ जावंक दोगां जाणांनी मागलां घराक लायसन्स मेळोवंक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक मागलां दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक फिब्रॉयड आनी किलॉयड आंगार आसली ती पिडा बेगीन गूण जावच्याक मागलां बरी सैरीक मेळोवंक साबार जाणांनी मागलां एकल्याच्या आंगाराची कोरोजू आनी पॅचेस गूण जावच्याक मागलां लांब काळा तावन कोर्टांत आसली फोटकेज समाप्त जावच्या खातीर मागलां व्यापार बऱ्या रितीन जावंक बरीं कामां मेळोवंक दोगां जाणांनी मागलां कुडींतलें क्रिएटीन नॉर्मल जावंक पाटीची आनी पेंकटाची दूख उणी जावच्याक दोगां जाणांनी मागलां तरणाट्यांक दुबयंत बरीं कामां मेळोवंक दोगां जाणांनी मागलां एका दादल्याची कोंकणी गूण जावंक वेगळासार जाल्लें एक कुटाम परत एक जावच्या खातीर शॉप विकून वचोवंक बऱ्या भलायके खातीर कुटुंबान समाधान मेळोवंक दोगां जाणांनी BSc नर्सिंग गव्हर्मेंट सीट मेळोवंक परगांवांत शिकच्या तरणाट्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी पार्ट टायम काम एका चलयेचो फ्रॅक्चर जाल्लो पांय बेगीनचो गूण जावंक स्कॉटलँडांत काम शिकोवन पार्ट टायम करच्या एका तरणाट्याक बरें परमनंट काम मेळच्या खातीर मागलां ताळो सारको जावंक आनी हातपाय वळचे सारके जावंक मागलां कॅन्सर पिडेतावन एका भयणीक बरी भलायकी फावो जावंक एका तरणाट्यान जिवितान सुटसुटीत जावन आवय बापूय काल जावच्या खातीर 10व्या क्लासीच्या भुरग्यान परिक्षेंत बरें फलितांश आपणावच्या खातीर मागलां नाकाचें एक्स्ट्रा ग्रोथ नापयस जावन टॉन्सिल समस्यांत तावन पर्याय लाबोवंक मागलां जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक तशेंच बरो आनी एक जागो फावो जावच्या खातीर हांगासर मागलां सम्यांची जो कितें आमच्यो गरजो तुजे मुखार दवरल्यो सम्या ह्या घडये आज तूं जाणाय आमचें जिवीत सगळीं आमची तेंस हांव तुका भेटयलीं सम्या ह्या घडये आमचेर आशिर्वाद घाल आज आमची ही तेंसां फळादी कर जेजू आमची मागणी फळादी कर उठ आनी चल म्हूण त्या कारीगराक सांगले बरें जेजू आज आमकां उठ आनी चल म्हूण सांग जेजू आज आमचे दूख तुका भेटयता आमचे कश्ट तुका भेटयता आमच्या जिवितान जेजू आमच्या दुखांत ते आमी भायर येवं कश्टान ते भायर येवं कधी बेजारान ते भायर येवं आमच्या पातकी जिवितान ते भायर येवं निराशेन ते भायर येवं नश्टान ते भायर येवं फुडाराच्या चिंतान ते भायर येवं विविधरीच्या दुखान ते भायर येवं रेवट घालण्याच्या कश्टान ते भायर येवं आमच्या जिविताच्या त्या पिदिसपणान ते भायर येवं आमकां रेवट घालण्याच्या सर्व वायट शक्तीच्या बळान ते भायर येवं स्वाम्यान जेजू आमचो जागो आमचे घर आमची आस्त आमची बुदीक आमची मनशां हर एक जेजू तुका भेटयता जेजू आज तुजी सका देवंदी जेजू ह्या हांगासरांतल्या ह्या बाबू भयणीचे जेजू आज तुजी सकत वाळय तिकड एकडी बोर निंबेर पडा म्हज्या सांगाता म्हणा सम्यान जेजू सम्यान जेजू आमचें जिवीत आमची कूड आमचो आत्मो आमच्यो आशा आमचे कश्ट आमचें दूख आमची निराशा आमची सलवणी आमचे नश्ट आमची पिडा शिडा आमची मोतीचे बेजाराय आमच्या कुटुंबाचे राहिले कश्ट आमचे राहिली अनवारां आमकां रेवट घालचे सर वायट शक्त्यो सम्यान जेजू आयच्या दिसा ह्या घडये गुंड्यार पार आदार आसच्या तुका आमी भेटोवन दिता सम्यान जेजू तुजी पवित्र सकत आमचेर आमच्या घराचेर आमच्या कुटुंबान
कुटुंबांतल्या आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका मनशांचेर हर एका मनशांचेर आमच्या जाग्याचेर आमच्या पुढाऱ्याचेर आमच्या व्यापाराचेर आमच्या व्यापाराचेर आमच्या शॉपांचेर आमच्या शॉपांचेर आमच्या काम करच्या ऑफिसांचेर काम करच्या आमच्या ऑफिसांचेर इस्कॉलांचेर आमच्या इस्कॉलांचेर आमच्या इगर्जेचेर इगर्जेचेर आमच्या संस्थांचेर संस्थांचेर सोमयांचे जो सोमयांचे या जो घडये या घडये तूं वाळय तूं वाळय कुर्सार कुर्सार आमचे खातीर आमचे खातीर तुझ्या पवित्र पवित्र पांच गयांत हांव पांच गयांत वाळयल्लें वाळयल्लें आमोलीक रगत आमोलीक रगत या घडये या घडये आमचेर वाळोवन आमचेर वाळोवन दी दी आमचेर रायिल्लें वायट आमचेर रायिल्लें तें वायट उमटून काडून दी उमटून काडून धुवन दी. काडून धुवन काडून दी दी. आमच्या जाग्यांत आशिल्ले आमच्या जाग्यांत आमच्या आशिल्ले, घरांत असले आमच्या घरांत वायट सक्त्यांचे वायट सक्त्यांचे प्रभाव प्रभाव हान उडोवन दी हान उडोवन दी. भस्म करून दी भस्म करून दी. नितळ करून दी नितळ करून दी. शुद्ध करून दी शुद्ध करून दी. देवसाराचो देवसाराचो अधिकार अधिकार आमच्या कुटुंबाचेर कुटुंबाचेर, आमचेर आमचेर, आमच्या कुडीचेर कुडीचेर, आमच्या आत्म्याचेर आत्म्याचेर, आमी काम करच्या जाग्याचेर काम करच्या आमच्या जाग्याचेर, कुटुंबांतल्या मनशांचेर असो कुटुंबाच्या खान उडयचे जो खान उडय, खान उडय खान उडय, नितळ कर नितळ कर, शुद्ध कर शुद्ध कर, सोम्यांचे जो सोम्यांचे जो, तुझ्या आमोलीक रगत आमोलीक रगत, आमच्या कुडीच्या आमच्या कुडीच्या शिरांनी शिरांनी वाळय वाळय, आत्म्याच्या आत्म्याच्या संदानी संध्या वाळय संदानी आमच्या कुडींत असल्यो आमच्या कुडींत सर्व असल्यो पिडा शिडा पिडा शिडा, सबार तेमतावनो सबार तेमतावन, आमकां कश्टू नासच्यो बाधक नासच्यो वळवळांच्यो खान उडय खान उडय खान उडय. हरगा तुका सोम्यांचे जो होगलाप तुका सोम्यांचे तो सुधी तुका सोम्यांचे तो वंदन तुका सोम्यांचे जो सक्कड आमचे हात उबारया आमी देवाची स्तुती करया सक्कड स्तुती करा थोडो वेळ ह्या घडये सक्कड बंदड्यांतले आमकां सोमी सुटका दितलो सक्कड आमची पिडा गुण करतलो पवित्र आत्म्याची सकत ह्या घडये वळटली हुंड्या रुपार तो जेजू आमचे सगळ्या घडये आपली सकत वळयतलो हालेलुया 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 जित 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 येशू जीत येशू जीत 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 जदो 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 च्या पवित्र जदो तुम्ही आजच्या आमरी रक्त सकते या जगडी जदो सक्कड आमची पिडा गुण करते सर तक नाच करते तो जीसस let your power come let it heal and touch Jesus let all it deliver from all the bondage Jesus we trust and believe Jesus 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 आपुड माका सोमिया आपुड माका सोमिया तुझ्या कृपेन Jesus तुझ्या रगतान आपुड माका आपण सोमिया मुजात मापड या मुझे कोडा पण आपुड माका आज सोमिया आमचे जीविता पडचे सक्कड आमचे ग्रस्त आपुड खान उडे माका सोमिया बंदड्यांचा सुटका धीश तुझ्या कृपेन या तुझ्या रगतान मुझो आत्मा मुझे कोड सगळे जेजू तुका समर्पित आपण नितळ कर शुद्ध कर जीसस जीसस आपुड माका सोमिया आपुड माका सोमिया बाबा बहिणीनो या घडी आमकां जेजूचो आशीर्वाद आमी जोडया पवित्र सकत आमची सोम्याची वाडली सोम्यान आमकां आपडले आज जेजून आमकां कंडी जावन जेजून त्या मुने बारी घरा म्हणले बरी उठ आनी सल म्हणल्यार आमकां ताणें म्हळां आनी ह्या घडये आमी पवित्र ताचो आशीर्वाद घेवया आनी त्या पवित्र सक्त्यान आमी बरया या घडये आमकां आतां आमी तुमच्या मातयाचेर हात दवरून देवाची विशेष देणी मागतले हांव तुमी 2 लायनींनी हांगासर मुखार येवचें ताच्या उपरांत आमी निमाणें बेसांव दितले हांव
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋವಿಸಿದವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ವೇದನೆವೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ಶೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ಬೇಗ ಇಳಿದು
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲೂ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. Eda bada sakramenta Gita Mingavia. Ora sacramenta sustanaman kuruya purvilyatya rupa bodha novioriti adarya salvon vecha hastat vishya Slavatace Moldavia Zășe Papa Tășe Buddha Bulasani Suteza Podvi Maima Săsna Săsna E Castalia Sita Tukadoga Chasvirita Samakami Navada Amen. Prartuya
हे देवा आमची सगळ्यां काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सोडवणे सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर जो जियेतान रात करताय ससनाच्या ससनाक Bun subam Paul दुसऱ्या पुंदिता सर्व तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैविक मोग शिकय तूं आमकां दैविक काकूट आमकां उगडली सर्वोन्नची महिमा शिकयली कुलसा सोगून जिये जिवितान इंडा तुझ्या दिले पडमेलपण सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम पसोद्या बलागे विनंती कर सांगाता मागया ये भाग्यवंतू हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्रत्म्याच्या सक्तेन भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुझ्या जिवितान परचडली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मांगलोराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां कुमो कर तुजी भाग्यवंत जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायल्या जेजू थंय आमची दीस उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन एक घडी भोर मौनपणी आमी हांगासर गल्ल्यो विनवण्यो परत आमच्या मोती काडया जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर ते समर्पून दिवया प्रत्येक जावन आज आमी मागया ह्या अर्ध्या दिसाची रेतीर आमकां दिल्ल्या मनादीक बाप एंड्रू डिसोजा तांच्या प्रत्येक इराद्यां खातीर आमी मागया जुवांव पावलाच्या विनातेन तांचें याजाकी जिवीत तांची सर योजना तस्सो देव सुफोळ करून दी तांकां बरी भलायकी मोतीचें समाधान सदांच लाबोवन दी म्हूण कालतेपणी मागतना सार्वत्रीक चुनावणा खातीर प्रत्येक रितीन मागया बरो सरकार मुखल्या दिसांनी विंचून येवन सगळ्यांची हक्कां राखून व्हरचो जात्यातीत सरकार आमकां फावो जावं दी म्हूण मागया बरो पावस आमकां वेळार फावो जावं दी म्हूण मागया आनी आयच्या दिसा ह्या रेतिरे खातीर आदार दिल्ल्या कुमो केल्ल्या सर्वां खातीर सरदानीचो उडास काडन तांचे खातीर आमी मागया तूं आमकां भाव येवकरिस्ताचो आमकां गरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्ता संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक वाकणूक आमकां फावो जावं आमेन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे मये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक सादिन सातान सदां सर्वता आमेन
सोम्याचे नवे आमचो आधार ताणे रचला सर्गाने संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवय असो प्रार्थुया सर्गींच्या बाप्पा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरे पासर तराच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचण सापडलेल्यान तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गुण केली तेच बरे तुजो सेवाक बेगून जो पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत जिणये मकांत्र तुझ्या पुता जेजूचो क्रिस्तचो मोग तुझ्या परचेन बोगूंक आनी बाबार्थान जीव प्रेरण दिलें ताच्या विनवण्यान आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले अनुभवांतले आमकां निवार सर आमचे विरवण्यान तुजे मुखार आमी दवरता तुजी कशी होई तर ते आमकां फावो कर म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्त आमचे सुम्य वरवीं आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय असो भाग्य मंजू हांव पावल दुसऱ्याच्या नवनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरो आमेन भाग्य मंजू हांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान जर वायट ते तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे सकरीची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो आमेन हाल तरी सुमान ताका पावतलो म्हण सगळी पवी सभा संतोष बरीत आसा ताच्या देखीन आनी संतीपणाची जिणी जीव तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दी त्या सर्गीच्या बापाच्या घरांत सासणी संतोष तुमकां बगूंक पावो आमेन आनी सरपदवे धार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्यासो आशिर्वाद तुमचे देवा आनी सदांकाल रावो आमेन दयकन बसा मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या बागी दिसा अर्था बरीत रितीन ही रेतीर आमचे खातीर दिल्ल्या पाताक सांडून शांती समाधानाचें जिवीत जियोवच्याक तांच्या शिकवणे मुखांत्र उलो दिल्ले आसात मानादीक बाप अँड्रू डिसोजा पवित्र आत्म्याक समर्पिल्ली बाजाल पिरगजीचे विगार तशेंच दैवीक अमृत संस्थाचे निर्देशक हांवें थोड्या दिसां पयलें तांकां विचारल्या वेळार मोगान हांगासर येता म्हूण तांणी सांगिल्लें आनी आज आमचे खातीर ही भोव अपुर्ब्याची रेतीर तांणी मांडून हाडल्या मात्र न्हय आमच्या हर एकल्या खातीर तांणी मागलां आमचो पुंछ ताचो रेक्टार मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो म्हज्या नांवान आनी हांगासर पुंशेतांत सेवा दिवची सिस्टर पिलोमिना आनी तुमच्या सोमेस्तांच्या तर्फेन तांचो हांव उपकार भोवडटां आनी तांच्या याजाकी जिवितांत सर बरें मागता देव बरें करूं फादर जावन हांव तुमचो उपकार भोवडटां येदा व्हडल्या संख्यान तुमी सरी सुमार 3.5 वरां तेर्सा मुखांत्र हांगासर आमी ही रेतीर सुरवात केल्ली तुमी भोव अपुर्बायेन रावल्यात येदोळ म्हणसर तुमचो हांव मनापुर्वक उपकार भोवडटां देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता सोमेस्तांक देव बरें करूं सगळ्यांचें बरें जावं आनी आतां आयच्या दिसा जेवणाक स्पॉन्सर केल्ल्यांक तशेंच मुर्तोम दिवन आदार दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती आमी वांटलेल्या मानादीक बाप अँड्रू डिसोजा आनी मुखार येवन मानाच्यो वाती वांटी जाय म्हूण हांव उपकार मागतां आज आमकां जेवण वदाकसून दिलां मार्गरेट डिसोजा तिच्या जल्मा दिसाच्या संदर्भार तांचो हांव मनापुर्वकी आमी उपकार भोवडटा मुर्तोम दिवन आमकां आदार दिलां आशा प्लेवी कुटिन्नो पवित्र काळजा वाडो रुपा डेस्मंड नोरोन्ना तांकां आमी पयलो लग्न दिवसाचो वार्षिक दीस मागता दुबय जोसेफीन लोबो नित्या दरवाडो जोसेफीन लोबो नित्या दरवाडो मार्गरेट डिसोजा सान थोमास वाडो हेलेन रॉड्रिगास आनी कुटाम सान जुजे वाडो पौलीन मारियप्पा आनी कुटाम देरेबैल बेबी आनिवा नियोरा डिसोजा सांबोस्त्या वाडो चार्ल्स रस्किन आनी कुटाम बागेवन कुटमा वाडो आयवन क्लेरिटा डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो लिल्ली पिरेरा सान थोमास वाडो पास्कल पिंटो फातिमा दुसरो वाडो रेमंड पिंटो मुंबय
अप्पू डिसोजा मुंबई, नेल्सन वीणा डिसोजा साम फ्रांसिस पयलो वाडो, सुनील लता डिसोजा मंगळूरू, प्रणय डिसोजा मंगळूरू, प्रतुल डिसोजा मंगळूर, डेल्पिन सिक्वेरा वेलंकणी वाडो, जेनेविव वेगस सांतेरेज वाडो, लूसी डिसोजा बगेवन कुटमा वाडो, स्टॅनविल डिसोजा पेरार. कोणाची नांवां चुकोवन गेल्यान जाल्यार तांणी येवन मनाची वात स्विकार करची. सर दानीक देव बरें करूं. आनी आतां आमी उबी रावचें आनी जेवणाचेर आशिर्वाद मागचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर पदवेदारा सर्गींच्या बापा मनशांक दिसपडतो ग्रास तूं दिताय आनी प्रत्येक तरान तुज्या भाग्यवंता जो पाव दुसऱ्या मारे पातत्मीक पोशण जायते आमकां तुवें दिलाय. आज हांगासर आयिल्ल्या ह्या सर बाबा भयणीक आज आनी आमकां हरी एकल्या की तुवें उदारपणान आमच्या दाने मुखांतर दिल्लें हें जेवण तुका आमी समर्पीत. हांव तेजेर आशिर्वाद घाल आनी त्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. पवित्र कर ह्या जेवणा वरवीं आमचो बाबार्थ गट आमचे पोटाची बुकतां बयता आसतना आमची उर्बा तुजी ती साडे सडसडे फुडें आत्म्याची भलायकी लाभय क्रिस्त आमच्या सुम्या मारे पात. आमेन. Sanya shanti sodutam so Bhagyevo suvampau dusro Devika kulti so bhaktu to Bhagyevo suvampau namso Naman naman tuka Naman naman tuka दैविक भोगता आमच्या सांगता शांतीच्या कुवरा मुखार पुथा सोवे मुखार बरे आशीर्वाद देव आमकां घेवन सुवाम पाव दुसऱ्या घेवन कसोचे करवेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.